क्रिस्तांव केले म्हूण आज पर्यंत सांबाळे म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस ती सायबा. म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिन्नां म्हजे सब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मना म्हज्या पथकांच्या बारीकपणा म्हज्या जीस तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस पथकां म्हज्या पथकाची काकुतका. देवा पवित्र आत्म्या दी सायबा तुजी कृपा आयचे दिसा हांवें पथकानपणां जावच्या. तुजे उपादे सांबाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हजी पथकाची काकुतका म्हाका पथक्या बक्षी. भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा ते एक सण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर सद मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मुनसिबी करूं येतलो म्हूण हांव सद मानता. ही सता आनी कातोलीक पयसपा शिकयता ती सर सता हांव सद मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्याय. तूं पटयनाय वा पटवून पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. बरवशेचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पथकाचे बुकसाणें आनी हे जिणये उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदा विश्वासी दयाळ आनी काकुळटार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रास चड मोमो फावो जाल्ल्या देवाक हांवें एकमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पता करना म्हूण आनी पथकांचे समेत सुकयतली म्हूण ती निचेव करता. आमेन. मरी एक समर्पण म्हजे राणये आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळींच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्या आयचे दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच तास आनी वस्त म्हणल्यार बरी. सुमेच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. नमान बरे कृपे मरले सुमी तुजे सांगता श्रेया मितर तूं सदैव अंशदेवी पाव तुजे कुशीचे जेस बघेंची मरी देवाचे मे ओप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आपले सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाक म्हणे जेतीन जावं. नमान बरे कृपे मरले सुमी तुजे सांगता श्रेया मितर तूं सदैव अंशदेवी पाव तुजे कुशीचे जेस बघेंची मरी देवाचे मे ओप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मध्ये जियेलो. नमान बरे कृपे मरले सुमी तुजे सांगता श्रेया मितर तूं सदैव अंशदेवी पाव तुजे कुशीचे जेस बघेंची मरी देवाचे मे ओप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भगवंती देवाची माया मपसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्या पोवचुच्या खातीर प्रार्थुया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टांनी सर्वे पुनर्जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो ताण सदां सुरता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो ताण सदां सुरता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो ताण सदां सुरता. आमेन. देवा केल्या बडव्या आमगे रखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुजे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राज सांबाळ चलय. आमेन. ससनाचो विशय उदी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश संचेर फंकून दी समाधानेन ते विशय उदिता. आमेन. सदमंता देवा सर्पदरा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्मेरी गर्भी समावलो अहंकार मरेतान जल्मालो
पोंस कलताणे कसले ताका कुर्सा जडलो तो मेलो आनी ताकानी केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गा सोडलो सर्पदेदा देवपाच्या उजव्या बसला थंय तां जिवें मेल्ल्यांची मुसीबत येतलो सदमानता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजे रास आमकां येवन तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकल्यान बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मेरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्री आम्ही तर तुम सदैवन सदैवी पाव तुझे कुशी चेंजेस भगवंत मरिये देवाचे मे अमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्री आम्ही तर तुम सदैवन सदैवी पाव तुझे कुशी चेंजेस भगवंत मरिये देवाचे मे अमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्री आम्ही तर तुम सदैवन सदैवी पाव तुझे कुशी चेंजेस भगवंत मरिये देवाचे मे अमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुत्रानी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो ताण सदां सुवात आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर समी जेजो पुनर्जीवन जाता आमच्या उपास सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गर जाता तशी संवसारांत जावन. आनी आमचो दीस पडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले समितीचे सांगता श्री एम तेरतून सदैवन सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे अमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले समितीचे सांगता श्री एम तेरतून सदैवन सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे अमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले समितीचे सांगता श्री एम तेरतून सदैवन सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे अमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले समितीचे सांगता श्री एम तेरतून सदैवन सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे अमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले समितीचे सांगता श्री एम तेरतून सदैवन सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे अमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले समितीचे सांगता श्री एम तेरतून सदैवन सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे अमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले समितीचे सांगता श्री एम तेरतून सदैवन सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे अमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले समितीचे सांगता श्री एम तेरतून सदैवन सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे अमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले समितीचे सांगता श्री एम तेरतून सदैवन सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे अमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले समितीचे सांगता श्री एम तेरतून सदैवन सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे अमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तसा आदी तसा तान सतान सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पथकां आमकां बक्षी एम कोणाच्या अवजांतले आमकां निवार समे सत्म्या सडकन तुजे काकुटीचे दिगज असल्या सर्गारून पाय. दुसरो मिस्ते समी जेजू सर्गा सडता आमच्या उपास सर्गींच्या तुजें नांव पयसा तुजे रास आमकां येवन तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यान बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मेरे कृपे मरले समी तुजे संगता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी पाव तुजे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपे मरले समी तुजे संगता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी पाव तुजे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपे मरले समी तुजे संगता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी पाव तुजे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपे मरले समी तुजे संगता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी पाव तुजे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपे मरले समी तुजे संगता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी पाव तुजे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान बरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रमित तुझ सुदेव अंस्तेमी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्यांगातील विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रमित तुझ सुदेव अंस्तेमी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्यांगातील विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रमित तुझ सुदेव अंस्तेमी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्यांगातील विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रमित तुझ सुदेव अंस्तेमी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्यांगातील विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रमित तुझ सुदेव अंस्तेमी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्यांगातील विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा कानी पुत्र आणि पवित्रात्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा आणि सर्वत आमेन. ए म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकणाच्या अवजांतल्या आमकां निवार समे सत्म्या सडकन तुझे काकुटीचे अधिगज असल्यान सरगार पावय. तिसरो मिस्तेर पवित्रात्मा ओंकार मरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पयस जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास जमका दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशीता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वेटंतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मगले सुमीत जे सांगता श्री एम तेर तुमचं देव श्री पॉल जे कशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमीत जे सांगता श्री एम तेर तुमचं देव श्री पॉल जे कशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमीत जे सांगता श्री एम तेर तुमचं देव श्री पॉल जे कशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमीत जे सांगता श्री एम तेर तुमचं देव श्री पॉल जे कशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमीत जे सांगता श्री एम तेर तुमचं देव श्री पॉल जे कशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमीत जे सांगता श्री एम तेर तुमचं देव श्री पॉल जे कशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमीत जे सांगता श्री एम तेर तुमचं देव श्री पॉल जे कशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमीत जे सांगता श्री एम तेर तुमचं देव श्री पॉल जे कशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमीत जे सांगता श्री एम तेर तुमचं देव श्री पॉल जे कशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमीत जे सांगता श्री एम तेर तुमचं देव श्री पॉल जे कशी चेंजेस बगेन मरे देवाची मे आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आतां आनी सदां सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकणाच्या अवजांतल्या आमकां निवार समे सत्म्या सडकन तुझे काकुटीचे दिग्गज असल्यान सरगार पाय. चवथो मिस्तेर ओंकार मरे कुडी आत्म्या समेत सरगार घेतात. आमच्या उपास सर्गींच्या तुझे नाम पविस जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्यान बक्षिता तशें आमची पदकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगाता श्रमित तुझ सुदेव अंसदेवी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगाता श्रमित तुझ सुदेव अंसदेवी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे मरले समी तुझे सांगाता श्रमित तुझ सुदेव अंसदेवी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मेरे कृपे मले सभी तुझे संगता श्रेमी तर तुन सदैव अंसदेवी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मे मोप्यांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपे मले सभी तुझे संगता श्रेमी तर तुन सदैव अंसदेवी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मे मोप्यांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपे मले सभी तुझे संगता श्रेमी तर तुन सदैव अंसदेवी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मे मोप्यांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपे मले सभी तुझे संगता श्रेमी तर तुन सदैव अंसदेवी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मे मोप्यांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपे मले सभी तुझे संगता श्रेमी तर तुन सदैव अंसदेवी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मे मोप्यांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपे मले सभी तुझे संगता श्रेमी तर तुन सदैव अंसदेवी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मे मोप्यांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपे मले सभी तुझे संगता श्रेमी तर तुन सदैव अंसदेवी पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाच्या मे मोप्यांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जसं आधी तसं आता आणि सदा सुगत आमेन. ए मुझा जेसु आमची बदकाम काम बक्षी एम कोणा जाव जातले तू आमका निवा समय सत्म्या सडकन तुझे काकुटीची आदी गजसल्यान सरगारून पाय. पांचवो मिस्तेर औंकार मरिये सर्गा संसाराची राणी म्हणून कुरवार करतात. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुझी कुशी सर्गाक जाता तशी संवसारान जावन आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमुशितां तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळे पडोवं दिवं नाका पूण वेडरले आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमितीच्या संगता स्त्री आमचे तू सदैव सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस भगवान मेरे देवचमे हम पापियां खातीर आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमितीच्या संगता स्त्री आमचे तू सदैव सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस भगवान मेरे देवचमे हम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमितीच्या संगता स्त्री आमचे तू सदैव सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस भगवान मेरे देवचमे हम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमितीच्या संगता स्त्री आमचे तू सदैव सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस भगवान मेरे देवचमे हम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमितीच्या संगता स्त्री आमचे तू सदैव सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस भगवान मेरे देवचमे हम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमितीच्या संगता स्त्री आमचे तू सदैव सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस भगवान मेरे देवचमे हम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमितीच्या संगता स्त्री आमचे तू सदैव सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस भगवान मेरे देवचमे हम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमितीच्या संगता स्त्री आमचे तू सदैव सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस भगवान मरे देवचमे अमोपियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमितीच्या संगता स्त्री आमचे तू सदैव सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस भगवान मेरे देवचमे हम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मगले सुमितीच्या संगता स्त्री आमचे तू सदैव सदैव पॉलचे कुशी चेंजेस भगवान मेरे देवचमे हम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या साधी सतान सदान सर्वदा आमेन. ये जेसु आमची पातकाम का बक्षी येम कोंडाच्या उजातले आमका निवार समय सत्म्या सडकन तुझी काकुळतीची अधिकस असल्या सरकारवन पाय.
नमान रिणे ककुतचे मये नमान आमच्या जिवा अमृतानी बरोशा तुका आमी उलो मरता आनी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोडना बी तुका रुदान करता तर तूं आमची शिकये ते तुजे काकुतचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीस देय पड दिसो आमकां दाखय ए दयाळे ये मोगाळे ये दुलबी हांव कारी मरे भाग्यवंती देवाची माय आम्हा बसत बिना तिका बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्रात्म्याच्या नावे संतोषाची गीता गावन कीर्तुची गायता समिया भक्तींवर बेन गयान करून स्तुती तुची गायता धन्या दाखवाल तू आमी फांटे जशे सांबाळ सदांच वेगळे जायनाशे जियेंतानी मरणांत तशे फळां भरीत कर आमार जायशे संतोषाची गीता गावन कीर्तुची गायता समिया भक्तीनूर बेन गायन करून स्तुती तुची गायता धन्या. मोगाळ भवन आनी भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता. नोवेनाच्या 5व्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानाक नोवेनाक आराधनाक हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्त भक्तिकांक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आज आमी प्रत्येक जण परगांवांत वावर करच्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागता मोगाचें न्हू. त्या देखून तुमच्या कुटुंबांतल्या परगांवन वावुरच्या कुटुंबादारांचो उडास काडया. तांचे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी विशेश तरान मागया. आज ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसा मनदे बाप स्टीवन कुटिनो, आमच्यात फिरगजीच्या सांजूद वाड्याचो प्रस्तुत किन्निगोळी फिरगजेंत सहायक विगा जावन पाद्र्याक सेवा दिवन आसा. हांवें तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार मोगान ओपोवन आज हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाच्या उतराचो संदेश आमकां दिवंक तशेंच आयचें आराधन चलोवन व्हरूंक आमचे खातीर मागोवंक हांगासर आसात. ते देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पाद्राबाग हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. एक जोरान ताळयो दिवन पाद्राबाग आमी स्वागत करया. आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन मीत वेडयता लेतिशिया डिसोजा मुल्की, रोनाल्डो लुसी सांगती सांपिगे. प्रत्येक तेसावां बसोन मीस वेडयता मेबल सिक्वेरा, नित्या दरवाडो, राहुल जेक सिक्वेरा आनी सुडाल उलोवचे बसोत.
Melaine D'Souza Bindur, Devadin Basil Pereira Chatmiamasud Miss Vedeta, Mersin Pereira Merlabadao, Devadin Tekla John Fernandez Chatmiamasud Miss Vedeta, Leticia Fernandez Shirtadi, Devadin Agnes Lawrence Valerian D'Souza Cha, Atmiamasud Miss Vedeta, Juliana Coutinho Lan Pulvado, Pulgotrin Atmiamasud Miss Vedeta, Juliana Coutinho Lan Pulvado, Kutma Chalma Basod Miss Vedeta, William Pereira Suratgal, या सोर सवां खातीर या मिसच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची मागणी ते सवां सांजूद था देवा मुखांत सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण कर आमच्या गरजां खातीर ते सवां खातीर या मिसच्या बलिदान वेळार आमी विशेष तरान मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा दैवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावानो न्हय भयणीनो तशेंच सांजूत देवाच्या भक्तिकानो आज आमी हांगासर आमचे ते सावां आमचे इरादे हांगासर हाडून आयल्या प्रत्येक जावन प्रस्तावनांत आयकल्ल्या प्रमाणे आमी आमच्या परगांवांत आसलेल्या भावा भयणी पासत आमी मागता. सांगतास ह्या नोवेना सोय ध्येय जावन आसा मागण्या विशयांत आमी हांगासर नियाळ करूंक आयल्या. मागण्या वरवीं मात्र आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त थंय एक जावंक शकता. एकवटीत रितीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त थंय आमी जिये जाय जाल्यार ताच्या वाट्यान आमी समका जाय जाल्यार मागणे मात्र एक वर्तो वांटो जावन आसा. मागण्या वरवीं मात्र आमी जेजू क्रिस्त थंय एक जावंक शकता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया सोम्या आमकां मागोवंक शिकय म्हण आमी मागया. मागण्या वरवीं जेजू क्रिस्ताचो मोग आमी अनुभव करूंक देवा बापा लागची कृपा मागया. तरी घडीभर मौन रावया. जर आमी आमच्या जिवितांत सुकून पडले आसा जाल्यार पाताक आदारलेले आसा जाल्यार आनी देवातावन पयस सरले आसा जाल्यार ते सकट संग तेवढा आसा काडया. तांची दूख धरून तांच्या बोक्सांनी जोडून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून घेवन सदांच आमकां वाडये सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकृत सोम्या काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोम्या काकृत सोम्या काकृत. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवंक ताका वळखूंक फावो कर. आनी अशें आख्खे प्रितुमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वसूं आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सरेस्पोर अशें म्हणटा बॅबिलोनाची 70 वर्सां सोंपल्या उपरांत मात्र हांव तुमची भेट करतलो आनी हांवें तुमकां दिल्ली बसवणी शक्ती पावयतलो आनी तुमकां ह्या जाग्यार हाडटलो. वय
तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो बरवशान भरलेल्यो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. तुमी म्हाका उलो मारतना हांव म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमकां मेळटलो. वय तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदतना हांव तुमचे सवे आसतलो, तुमकां मेळटलो. उलयता तो सरेस्पोर. हांव तुमची दशा बदलितलो आनी हांवें तुमकां शिंपडयल्लीं त्या सगळ्या देशांतलीं आनी सगळ्या राष्ट्रांतलीं आनी सगळ्या जाग्या वयलीं एकठांय करतलो. उलयता तो सरेस्पोर. आनी ज्या जाग्यार हांवें तुमकां निर्वसनाक धाडिल्लीं त्या जाग्यार हांव तुमकां परतून हाडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. सडवणेच्या झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटल्या. आमले देवस म्हजो तारो ताका जर पातयेन म्हाका बेरात दिसना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजे बोळ तोच म्हज्या किर्तनाचे मोळ. वय तोच म्हजो सडवणदार. सडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटल्या. सडवणेचे झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्पोरा गितां गाया ताचें नांव हरसया. सकट परजान ताची विस्मिता कळीत करा. ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. सडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटल्या. सडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटल्या. Alleluia, 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 Alleluia. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनासलेलो हर एक फांटो तो कातरून घालता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरून घालता आनी तो फळ दिता तो हर एक फांटो
चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेणटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरीं जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्ल्या खरीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या खरीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनासलेल्याक फांट्या बरीं कातरून उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालून लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत, तुमकां तें मेळटलें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आतां तुमी आयकलें वांजेलांत जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. म्हजे थंय एक जावन राविल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. आनी आमकां आपोवणें आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, क्रिस्तांवांक भावार्थान जियेतल्यांक सर्वांनी बरें फळ दी जाय. बरें फळ दिवचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक आपणावचें, जेजू क्रिस्ताच्या भावार्थान जियोवचें आनी जेजू क्रिस्ताच्या वाटेन आमी समकोवचें. अशें आमी जियेल्यार खंडीत जावन आमच्याय जिवितांत खंयच्याय बेसांत आमी जियेता जाल्यार बरें फळ दिवंक आमी शकतले. हांव आनी देवा थंय आनी जेजू थंय कशें आमी एक जावन जियेव येता. जेजू थंय वा देवा थंय आमी एक जावन जिये जाय जाल्यार ताका एकच वाट जावन आसा, ती प्रमुख वाट जावन आसा मागणें. जर तर म्हज्या जिवितांत मागणें आसा जाल्यार केवल कुटुंबाचें मागणें मात्र न्हय, वैयक्तीक रितीन म्हाका जेजू थंय संबंद आसा, मागण्या वरवीं हांव संबंद दवरतां जाल्यार खंडीत जावन हांव जेजू थंय एक जावन जियोंक शकतां. कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूच्या जिवितांत आमी पळयवया, जेजू देव वय, जेजू देव जावन ह्या संवसारांत आयिल्लो, मनीस जावन संपूर्ण रितीन मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्लो. आनी मनीस जावन ह्या संवसारांत जियेत आसतना जेजून ताच्या कश्टांचें तें मिसांव ताणें संपयल्लें आनी तें मिसांव संपूर्ण करूंक एकच कारण, तें कारण जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू मनीस जावन आपल्या बापा थंय एक जावन जियेलो. संपूर्ण रितीन तो एक जावन आशिल्लो. कित्याक म्हळ्यार एक जावन जियोंक एकच कारण, हर एका घडये जेजू आपल्या बापा कडेन मागणें करतलो, बापा कडेन मागतलो. ताचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार आपणाचें परगट मिसांव सुरू करच्या पयलें ताणें कितें केलें, 40 दीस 40 रात तो अरण्याक वचून थंयसर ताणें मागणें केलें आनी उपास केलो आनी मागणें केलें. ताका मुस्त ताळणी आयली, देवसरान ताका नाडलें जाल्यारय त्या ताळण्यांचेर ताणें जैत वेली. कशें? केवल मागण्या वरवीं आनी उपासा वरवीं. तशेंच ताचें परगट मिसांव सुरू करता आसतना ताणें 12 शिसांक विंचलें. 12 शिसांक विंचच्या पयलीं आपणाच्या बापा लागीं जेजू मागा लागलो. मुखारसून पळयत आसतना ताच्या जिवितांत ताणें कसलेंय असर्यें करता आसतना, असर्यें करच्या पयलें बापाक तो अर्गां दितालो. उंडेव आनी थंयसर मासली, थंयसर तें असर्यें करता आसतना थंयसरी बापाक अर्गां दिवन ताणें थंयसर मागलें आनी थंयसर ताणें तें असर्यें केलें. ताच्या जिवितांत फांत्या फारार उठोवन आनी थोड्या फावटी सगळी रात पर्यंत तो आपणाच्या बापा लागीं तो मागणें करतलो. तशेंच कुर्साच्या मरणाक तो वेंग मारता आसतना मारच्या पयल्या दिसा कितें करता जेजू? गेत्सेमनी मळ्यांत थंयसर मागणें करता, आपणाच्या बापा लागीं तो मागता. बापा तुजी खुशी जावं दी म्हूण तो थंयसर मागता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, मागण्या वरवीं जेजू देवा थंय एक जावन जियेलो आनी ताच्या जिवितांत ताचें मिसांव कितें म्हणलें तो समजलो. तशेंच आमी मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत म्हज्या रिलिजियस याजकी वा लग्नाच्या बेसांत म्हजें मिसांव कितें म्हणलें हांवें समजून घेजय जाल्यार हांवें मागण्यांत बळादीक जावचें भोवसड गरजेचें. जर तर जेजूक मागण्याची गरज पडली जाल्यार आमकांय खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो मागणें गरजेचेंच. सेंट फ्रांसीस डी सेल्स अशें म्हणटा, एवरीवन नीड्स एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ प्रेयर ईच डे, एक्सेप्ट वेन वी आर बिझी देन वी नीड 1 hour ऑफ प्रेयर म्हणटा.
हर एकल्याक अर्दें वर म्हणी मागणें गरजेचें. पूण थोड्या फावटी आमी म्हणटा आमी मस्त बिजी आसा आमकां मागणें करूंक जायना. त्या घडये तो म्हणटा आमकां अर्दें वर न्ही 1 वराचें मागण्याची गरज आसा म्हूण तो सांगता. आमच्या जिवितांत ती मोगाच्या भाव भयणीनो सबार पावटी आमी तेदेस्पोर जाता. आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत समाधान आसना. जिवितांत कितें करचें म्हणल्यार आमकां कळना. जिविताची वाट आमकां समजना. कुटुंबा जिवितांत थोड्या फावटी समाधान आसना. काजारी जिवितांत थोड्या फावटी वेगळासार येता, गडबडी जाता. हें सक्कट जाता जाल्यार हाका एकच कारण मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सोम्यातय एक जावन नाव. त्या देखून आमकां आमचें जिवीत कितें म्हणल्यार समजना. जिविताचें मिसांव कितें म्हणल्यार संपूर्ण रितीन कळना. त्या देखूनच मागणें आमच्या जिवितांत भोव सड गरजेचें. आनी हें वरस मागण्याचें वरस म्हणटा आसतना आनी ह्या नोवेनाचोय ध्येय मागणें जावन आसतना आमकांय मागणें गरजेचें. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हांगासर आसलीं समेस्तां हर एक आमी हांगासर हर एकलीं आमी मागोवंक हांगासर आयल्या. थोडी बरी भलायकी मेळच्या खातीर, थोडी मोतीचें समाधान मेळच्या खातीर, बरें काम फावो जावच्या खातीर, सांजुता देव निराश्रितांचो आदार आमकां आदार बरोसो लाभच्या खातीर, आनी थोडी अर्गां होगलाप स्तुती करूंक आयल्या. आमी अशें म्हणटा आसतना आमी सर्वां एकच इरादो हाडून आयल्या. आमी सर्वां मागोवंक हांगासर आयल्या. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, मागणें म्हळ्यार कितें? थोड्या फावटी आमकां मागणें म्हळ्यार कितें म्हणलें समजना. कशें मागचें म्हणलें आमकां समजना. आनी मागण्याचो उद्देश हांव कित्या खातीर हांगासर मागोवंक आयला म्हणलें थोड्या फावटी आमकां समजना. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडो वेळ मागण्याचो उद्देश कितें म्हणलें, मागणें म्हळ्यार कितें म्हणलें आमी थोडो वेळ नियाळ करया. सिंपल रितीन सादे रितीन सांगचें जाल्यार मागणें म्हळ्यार आस्किंग फॉर हेल्प. मागचें, तो मागता, मागतलो आयलो, आमचे लागीं मागतात ती म्हणजे विचारचें. आस्किंग फेवर फ्रॉम गॉड म्हूण आमी सांगता. पूण हें केवल एक बेजीक मिनींग आमी हर एक फावटी करता. तें देवा म्हाका बरी भलायकी दी, देवा म्हाका तें दी, हें दी म्हूण आमी मागता. पूण ह्या अर्थांत आमची इल्ली वाडावळ जावची भोव सड गरजेचें. मागचें, आस्किंग फेवर केवल मागण्याचो एक भाग मात्र. त्या देखून बायबलांत मागण्या विशयान कितें बरयलां म्हणलें ह्या नियाळा वेळार मागीर आराधना वेळार आमी थोडे संगती पळयवया. मागणें म्हळ्यार कितें, मागण्यांत कसलो उद्देश आमचो आसा जाय म्हूण. बायबलांत आमी वाचलें जाल्यार थंयसर शिसांनी जेजू लागीं विचारलें, सोम्या मेस्त्री आमकां मागोवंक शिकय म्हूण ताणें विचारलें. आनी आमचो सोमी जेजू क्रिस्त, सोमी मेस्त्री, द ग्रेट टिचर म्हणून आमी सांगीत, आमचो सोमी द बेस्ट टिचर आमच्या बापा म्हणल्यार मागणें तांकां शिकयता. आनी त्या मागण्यांत, आमच्या बापा म्हणल्यार मागण्यांत आमी नियाळ केलो जाल्यार आमकांय एक वर्ती कुमोक मेळटा आमी कशें मागा जाय म्हूण. एका रितीचें टेम्पलेट, एका रितीचें फॉर्मॅट्स आमकां आमच्या बापा मागण्यांत आमकां थंयसर फावो जाता. जेजू क्रिस्तस तें फॉर्मॅट आमकां थंयसर दिता. तर त्या आमच्या बापा मागण्याचें स्ट्रक्चर कशें आसा म्हणलें थोडो वेळ आमी पळोवया. पयली संगत त्या मागण्यांत, आमच्या बापा मागण्यांत आसची वर्शीप अँड रेवरन्स फॉर गॉड. आराधन, मान आनी स्तुती थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. सुरवेर आमी आमच्या बापा मागण्यांत कितें म्हणटा, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, हॅलोड बी युअर नेम. तुजें नांव, ताका आमी मान करता, रेवरन्स करता, आराधन करता. तशेंच आमच्या मागण्यांत खंयसरी आमी आराधनाच्या कोपेलांत जावंक पुरो, वैयक्तीक मागण्यो करता जावंक पुरो, पयलें मेट आमी देवाक फावो तो मान दी जाय, भक्तीपण आसा जाय, रेवरन्स आमच्या मागण्यांत आसा जाय. जोबाचें जिवीत तुमकां कळीत आसा. जोब कितें म्हणालो, कश्ट येवन दी, दूख येवन दी, सूख येवन दी, हांव देवाचें आराधन करतां, हांव ताची स्तुती करतां म्हूण तो सांग लागलो. देवाक पयल्यान पयलें मान हांव बागयतां, देवाक आराधन करता म्हूण जोबान थंयसर सांगलें. तशें सांव पावलूय तेसलोनिकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत अशें सांगता, सर्व घडितांनी तुमी देवा बापाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. देवाक कितें जाय म्हूण सांग पावल स्पश्ट उतरांनी सांगता, तुमचे तावन केवल अर्गां होगलाप स्तुती जाय म्हूण सांग पावल थंयसर सांगता. आनी हान्ना आनी मोरी मायाच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार ती कितें करतात, देवाचें मिसांव प्राप्त जाली ती पयल्यान पयलें देवाची स्तुती गातात, देवाक आराधन करतात आनी देवाक मान करतात. त्या देखून पयलो भाग जावन आसा मागण्यांत वर्शीप अँड रेवरन्स. आराधन, मान आनी स्तुती आमी देवा बापाक भेटोवची भोव सड गरजेची. दुसरें थंयसर त्या मागण्यांत आमकां पळोवंक मेळटा गॉड्स वील ओवर आवर ओन वील. देवाची खुशी कितें म्हणल्यार आमी पयलें जाणा जाय. आमी थोड्या फावटी मस्त संगती मागता, देवा म्हाका तें दी, मतीचें समाधान दी, ग्रेस काय दी, बरें काम दी, आनी मस्त संगती आमी मागता. पूण पयलें आमी देवाची खुशी कितें म्हणलें जाणा जावचें मागण्यांत भोव सड गरजेचें. म्हजी खुशी न्हय सोम्या, बगार तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावं.
त्या देखूनच आमी त्या मागण्यांत आमच्या बापा मागण्यांत दुसऱ्या भागांत आमी कितें म्हणटा, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. जर तर म्हज्या मागण्यांत म्हजी खुशी जावं दी म्हण हांव वेतां आनी हांवें सांगिल्ल्या बरी देवान आयका जाय म्हण वेतां, खंडीत जावन तें मागणें जायना, तें थंयसर बिझनस जाता. त्या देखूनच सबारपोटी आमी आमची खुशी देवा म्हाका तें दी हें दी म्हूण आमी मागता, तें आमी बगलेक थोडो वेळ दवरी जाय आनी देवाची खुशी कितें म्हणली म्हज्या जिवितांत हांवें समजून घेवची भोव चड गरजेचें. तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावन दी सोम्या, म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिणयेंत तुजीच खुशी जावन दी. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणींनो मागणें करता आसतना मौन सांबाळचें भोव चड गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार आतांच्या जिवितांत मस्त आवाज आमच्या कानाक पडटा. सोशल मिडिया जावंक पुरो, सिरियल्स जावंक पुरो, बायलो आवाज जावंक पुरो, संवसारीक रेस्त असो जावंक पुरो, मस्त संगतीचो गर्व असो अहंकार असो मस्त आवाज कानांत मात्र न्ही, आमच्या तकलेकी सडला, आमच्या काळजांत ती रिगला. त्या देखून पयल्यान पयलें मागण्यांत आमी मौन सांबाळचें आनी मौनपणी देव म्हज्या जिविता द्वारे कितें आशेता म्हणलें हांवें समजून घेवचें भोव चड गरजेचें जाता. जेजूनच ताच्या गेत्समनी मळ्यांत कितें मागलें, जेजूक भें दिसलें. मनीस जाल्यार जेजूक मनशा सैमान जियेल्या जेजूक भें दिसलें फाल्यां हांव क्रुसार मरचेर आसां. भें दिसता आसतना तो म्हणलो ही म्हज्या वयली काल्स म्हज्या वयली काड सोड बापा म्हूण तो मागं लागलो. पूण जाल्यार आखरेक ताणें म्हणलें म्हजी खुशी न्हय बापा, तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावन दी म्हूण तो मागं लागलो. तशेंच सांजू हांव बावतीस कितें म्हूण सांगूंक लागलो, ताणें वाडत वसा जाय, ही शूड इनक्रीज आय शूड डिक्रीज म्हूण तो सांग लागलो. देवाचें नांव वर्तें जाय देवाची खुशी हांवें करी जाय म्हूण सांजू हांव बावतीस म्हणलो. त्या देखून दुसरी संगत भोव चड गरजेची संगत मोगाच्या भाव भयणींनो, देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत कितें म्हणलें आमी मागा जाय म्हूण जेजूस आमकां शिकयता, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच म्हज्या जिवितांत जावन दी. तिसरी संगत डिपेंडन्स ऑन गॉड, देवाचेर आमी अवलंबून रावूं जाय. आमी मागता आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. देवाचेर आमी होंदून रावचें भोव चड गरजेचें. अशें आमी मागणें केलें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीन आमी खालतीं जाता. खालतेपण एका मागण्यांत आमचें आयलें जाल्यार मात्र आमी देवाची खुशी कितें म्हणल्यार समजून घेता. कित्याक म्हळ्यार सबार सांत भक्त म्हणटात सक्कड पातकाचें मूळ जावन आसा आनी वर्तें पाताक जावन आसा, तें जावन आसा गर्व आनी अहंकाराचें पाताक. जेन्ना गर्व आनी अहंकार म्हज्या जिवितांत येता तेन्ना हांव देवा थंय आनी म्हज्या भावा भयणी थंय, म्हज्या पती थंय, म्हज्या पत्नी थंय हांव कुरडो जाता. म्हजीच खुशी जाय हांवें सांगिल्लेंच जाय म्हणल्यार म्हजे मतीक येता आनी तेंच आमच्या मागण्यांत आमी करता. देवा हांवें सांगिल्लें बरी तूं कर, हांवें मागिल्लें तूं म्हाका दी म्हूण मात्र आमी मागता. त्या देखून पयल्यान पयलें हांवें सांगत जाय कालतेपणा खातीर आमी मागा जाय, देवाचेर हांवें होंदून रावा जाय. म्हजेच सक्तेन बापा हांव कितेंच करूंक शकना. पूण आजकाल कितें जालां मोगाच्या भाव भयणींनो, आतांचो संवसार आमी पळया, आजकाल मनीस देव जावंक अपेक्षिता. संवसार आमी पळयलो जाल्यार मनशान मस्त प्रगती केल्या, विज्ञानान मस्त प्रगती केल्या आनी आज विज्ञान चंद्राचेर पावलां आनी मस्त वखदां सोदून काडल्यान म्हणटा आसतना मनीस कितें चिंता, सक्कड म्हाका हांगासर जाय जाल्लें सक्कड मेळटा, हांवें सक्कड संशोधन केलां. देवस जावंक आज मनीस प्रयत्न करचे. ह्या संदर्भार आज आमी जेन्ना खालतीं जाता, खालतेपणान देवाचेर विश्वास दवरून, देवाचेर अवलंबून, देवाचेर होंदून आमी जियेता, तेन्ना आमचें थंय खालतेपण येता आनी सोम्या हांव केवल एक रसना, तूं म्हजो रसनार म्हूण हांव मानून घेवंक शकता. चवथो विशय मोगाच्या भाव भयणींनो, फॉरगिवनेस अँड रेकन्सिलिएशन. बोगसाणें आनी राजीसंधान भोव चड गरजेचें आनी हें एक वर्तें कंडिशनन्स जेजू घालता. जर तर म्हजें मागणें आयका जाय जाल्यार पयलें हांवें बोगसी जाय आनी हांवें म्हज्या भावा लागीं राजीसंधान करचें भोव चड गरजेचें. हें एक वर्तें कंडिशन जेजूस म्हणटा. जशें आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमचीं पातकां तूं बोगस. राग बोगसिनासतना रावचें ही एक व्हड अडकळ म्हज्या आनी जेजू थंय संबंद दवरूंक. जर तर म्हज्या काळजांत राग आसा, म्हज्या काळजांत बोगसणें ना, म्हज्या काळजांत पाताक आसा जाल्यार खंडीत जावन हांव म्हज्या बापा लागीं संबंद दवरूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार ती एक अडकळ, ती एक पागोर बांदिल्ल्या बरी थंयसर जाता, पाताक एक व्हडलो पागोर जाता. त्या देखूनच आमी मागिल्लें आमकां मेळना. देवाची खुशी कितें म्हणलें समजूंक म्हज्या जिवितांत हांव शकना. देवाची खुशी कितें म्हणलें हांवें समजा जाय जाल्यार आनी हांवें मागिल्लें म्हाका फावो जाय जाल्यार पयल्यान पयलें हांवें म्हज्या बापा लागीं
म्हज्या भावा भयणी लागीं आनी म्हजेच लागीं हांवें बोगसाणें मागचें आनी म्हज्या भावाक हांवें बोगसूनचें भोवसड गरजेचें. जर तर म्हज्या काळजांत हांव राग दवरून जियेतां, द्वेश दवरून जियेतां, मोसोर दवरून जियेतां जाल्यार खंडीत जावन म्हजें मागणें कितेंच आयकना. कित्याक म्हळ्यार बायबलस म्हणटा कितेंच अपवित्र देवा मुखार रावोंक शकना. पवित्र नातलें कितेंच देवा मुखार रावना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हज्या काळजान जर तर हांव पाताक दवरून जियेतां आनी हांव आल्तारा मुखार येतां, साक्रामेंता मुखार येतां आनी मागतां, तर खंडीत जावन देवाची खुशी कितें म्हणल्यार हांव समजोवंक शकना. तर सांगत आस देव म्हजे मागणी देव थंयसर आयकोंक शकना. कित्याक म्हळ्यार थंयसर एक अडकळ क्रिएट जाता. आनी अकरेची संगत मोगाच्या भाव भयणीनो, गायडन्स अँड प्रोटेक्शन, मार्गदर्शन आनी संरक्षण आमी देवा तावन मागचें भोवसड गरजेचें. म्हाका तूं ताळणेंत पडोवंक दिनाका देवा म्हूण हांवें मागचें गरजेचें. अखेरीक आनी गरजेचें मागणें, म्हाका ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें म्हाका तूं राख म्हूण आमी मागता. त्या देखून पयल्यान पयलें ताचें गायडन्स, म्हाका तूं वाट दाखय. सोम्या जेजू क्रिस्तानच म्हणलें, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. जेजू क्रिस्त मात्र म्हाका सासणीक जिविताची वाट दाखोवंक शकता आनी पातका विणें जियोवंक म्हाका केवळ जेजू क्रिस्ता वरवीं मात्र जाता. त्या देखून ताचें गायडन्स आनी मार्गदर्शन आमकां भोवसड गरजेचें. आनी दुसरी सांगत प्रोटेक्शन, ताचें संरक्षण, पातकांतलें पयस दवरूंक, वायटा विघ्नांतलें पयस दवरूंक केवळ जेजू क्रिस्ता वरवीं मात्र म्हाका साध्य जाता. हांव ह्या जिणे पयणार जर तर एक सुरो जालां, कितें करचें म्हणल्यार म्हाका कळना, कश्ट येतात, म्हज्या जिविताचो अर्थ म्हाका समजना जाल्यार म्हाका मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताचें सकत म्हाका जाय जाय, ताचें संरक्षण म्हाका जाय जाय, ताचें मार्गदर्शन म्हाका जाय जाय जाल्यार हांवें म्हज्या मागण्यांत अखेरेक हेंच मागा जाय. आनी हें हांवें सांगचें न्हय, जेजू क्रिस्तानच आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत जेन्ना ताच्या शिसांनी आमकां मागोवंक कळना म्हाका मागोवंक शिकय म्हूण सांगलें आनी हें टेम्पलेट, हें फॉर्मॅट जेजूनच आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत आमकां दिलां. त्या देखून आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत आमकां शिकयलें ते 5 संगती आमी आराधन करता आसतना, साक्रामेंता मुखार येता आसतना आमच्या वैयक्तीक मागण्यांत पयल्यान पयलें आमी देवा बापाक वर्शीप अँड रेवरन्स, आराधन, स्तुती आनी मान करया. दुसरें, देवाची खुशी म्हज्या जिवितांत कितें म्हणली आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया. त्या समजून घेजय जाल्यार म्हज्या मागण्यांत मौनपणी हांवें देवा सताळो आयकोवचें गरजेचें. तिसरी संगत, देवाचेर आमी अवलंबून होंदून जियेवया, डिपेंडन्स अपॉन गॉड. चवथी संगत, आमचे मागणें आयक जाय जाल्यार भोवसड गरजेचें फॉरगिवनेस अँड रेकन्सिलिएशन, बोगसाणें आनी राजसंधान. आनी अखेरेक देवा बापा लागचें मार्गदर्शन आनी संरक्षण आमी मागया. खंडीत जावन आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त मोवाळ सोडवणदार आमचें मागणें तो आयकतलो. जशें शिसांनी सोम्या म्हाका मागोवंक शिकय, आमकां मागोवंक शिकय म्हूण मागलें, तशेंच आमी खालतेपणान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखार येता, दिंब्यार आमी पडटा आनी मागता जाल्यार खंडीत जावन देवाची खुशी कितें म्हणलें आमच्या जिवितांत समजून घेवंक तो आमकां कृपा लाभयतलो. सांगत आस आमचें मागणें तो स्विकार करतलो आनी हीच कृपा आमी ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळी मागया. 504 कणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा, स्वीकार कर दयेन हेरसणारा. कणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा, स्वीकार कर दयेन हेरसणारा. सर्वेश्वरा देवा सृष्टी रचणारा, भेटयतां तुका हो पुंड्य गोवाचो. मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो, जावं तो आमकां जिवीत दिवचो. काणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा, स्वीकार कर दयेन हेरसणारा. काणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा, स्वीकार कर दयेन हेरसणारा. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा
भाग्यवन धर्मदुता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तीस सोडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणाच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारान सदांच सुरच्या आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेश्वर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं तुका जय. सगळीं तुका जय. सगळीं तुका जय. सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगळीं तुका जय. सगळीं तुका जय. सगळीं तुका जय. सगळीं तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगोट परगटुया. जेसू मेलो. जेसू जीवन जाला. जेसू पीटर पावलमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणात सोबर वस्त धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमां सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरी देवाच्या माये सांगता
बगेवन जुसे तिचो पती बगेवन दमदतां सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितरेमचें म्हाका फवना, पूण जेवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 171 D55. सोन्याच्या जेवणाक आमी मोकार सर्या, ताचे संगी रावया. ससनीक जिणेचे आमी खाण सेवया, नवे जिवीत आसोड्या. सोन्याच्या जेवणाक आमी मोकार सर्या, ताचे संगी रावया. ससनीक जिणेचे आमी खाण सेवया, नवे जिवीत आसोड्या. ये सोम्या तूं ये, दुर्बळ्या पिडार ये. पत्का काळोख म्हजो धांवडाय, सता वाटेन म्हाका चलय. ये सोम्या तूं ये, दैवीक जीवदातार ये. तुज्या गोपांक म्हाका लिपय, सगीच्या सुखा पावय. ये सोम्या तूं ये, दुर्बळ्या पिडार ये. पत्का काळोख म्हजो धांवडाय,
सता वाटेन म्हाका सनय येसुया तुये दैवीक जीवदातार तुझ्या गोपांक म्हाका लिपय सगीच्या सुखाक पावय प्रार्थोया. भोव मोगाळ बापा भाग्यवन झुत्ता देवाच्या जैतेवन मरणापासून ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतून घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सुमेस्त आमी बसया. मोगाचें नांव परत हेवटेन तुमकां सुमेस्तांक ह्या पवित्र थळाक हांव मोगाचो येवकार मागता. आज नोवेनाचो 5वो दीस हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां दिला. फुडें आराधन चलोवन वतात. मनदी बाब स्टीवन कोटिनो आमच्या फिरगजेचे प्रस्तुत किन्निगोळे फिरगजेन सहायक विगा जावन सेवा दिवन आसात. तरीकून तांचो तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन हांव उपकार बावरता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयचे मिसाचें बलिदान लायव्ह टेलिकास्ट करच्या दिव्याव्यांनी TV चॅनल तशेंच डिवायन वर्ड TV चॅनल तांकां तांच्या मालकांकी देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या नोवेनांत आयचे दिसा भागीदार जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हर एकल्याचो हांव उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें न्हू आयचे दीस आमकां जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक बाप स्टीवन कोटिनो तांचे तावन मानाची वाद घेजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागता. विन्सी फुटाडो मुल्की आयच्या दिसाचें वेज जेवण ताणें स्पॉन्सर केलां. तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवंक हांव उलो दिता. तशेंच धनुंजय शेट्टीगार आनी कुटुंबाची पक्षीगेरे आयच्या दिसाचें चिकन तांणी स्पॉन्सर केलां. मिलिसा सुजान डिसोजा लानफुल वाडो. उत्तम नेहा शेट्टीगार जनरल मार्चेंट पक्षीगेरे 30 किलो तांदूळ आयच्या दिसा दिला. तशेंच आज जेवण तयार केल्लें माद तेरेजा वाड्याकारांनी हांवें नांवें वाचलें आनी मुखार येवन हांगासर मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता. उदार मनान दान दिल्ल्या हर एकल्याचो उपकार बावरता. वाती दिल्ल्या बद्दल तुमकांय देव बरें करूं. मोगाचेनो नोवेनाचो 6वो दीस फाल्यां सकाळीं 10:30 वरार मीस नोवेन आराधन आसा. तशेंच शुक्रारा 7वो दीस सोनवारा 8वो दीस 10:30 वरार मीस नोवेन आराधन आसतलें. आयतारा बेस्पाचो दीस नोवेनाचो 9वो दीस सांजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान नोवेन मोटवें आराधन आनी ताज्या उपरांत चेरेलाचो पुरशांव आसतलो. आनी ताज्या उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक फिरगजगारांक जेवणाची वेवस्था हांगासर केल्या. 28 तारखेर 28 तारखेर सोमारा दिसा आमचे फिरगजीचे वार्षिक परब तशेंच वज्रोत्सवाची परब आमी संभ्रमता. त्या दिसा सकाळीं 8 वरार सादें मीस 10 वरार पेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आमचे गोवळी बाप हांगासर भेटयतले. 9:30 वरार गोवळी बापांक आमी हांगासर स्वागत करतल्या. आनी त्या नंतर
हांगसर मुर्दोम दिल्ल्या खातीर आनी तशेंच फिरगस घरांक ह्या फेस्ता बाबतींत कुमोग केल्ल्या एका कुटुंबांक फिरगस घरांक आमी वाती बांदतल्या त्या देखून 9:30 वरार वेळार हांगसर येवन तुमच्या मानाच्यो वाती घेजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागता. 29 तारीख मंगळारा सदांच्या परी नोवेन आसा. सकाळीं 8 वरार मीस आनी ताच्या उपरांत नोवेन आराधन 10:30 वरार परत मीस नोवेन आराधन भक्तिकांक जेवण आसतलें. आनी त्या दिसा सांजेर 29 तारखेर सांजेर 6 वरार भले च्या परका देवदास कापिकार ताच्या पंगडा तावन येरला गॅरंटी येता म्हणलो तुळू नाटकां हांगसर आमच्या इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार खेळून दाखयतले. हांव ह्यो फ्री शो त्या देखून तुमी मात न्ही तुमच्या कुटुंबाच्यांनी वळखीच्यांक सांगा ह्या ड्रामांत वांटेली जावन संतोश भोगूंक. त्या देखून ह्या सर कार्यक्रमांक भक्ती कार्यांक हांव तुमकां मोगाचो मानसो स्वागत म्हणटा. सुमेस्त आमी दिंबी घालया. सांजू दुता देवाच्या मानाक नव्यान आमी चलोवन वरया. पात्रोन सांसुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांसुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांसुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. बाब भयणीनो सर्गींचो आमचो मोगाळ बाब आमचे मागणे आयकता. बगेन जोता देव सरकारा जावन जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनाती करता. सांजू दुता देवानी हेर सांग बघ प्रत्येक जावन मुरी आमची सर्गींचे माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुमयान जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जो दुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाका दिसा आमी उगडास करता. बगेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनू आसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनीस देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे बदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेलासो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जोदतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो आसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमीन. सांजू दुतात देवाक मागणे या संवसारीक जेजूचो सोयरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेवन जो दुतात देवा या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्त आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारीक जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं किरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोवसो न्ही म्हजी गरज नांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयला. सर आमी एक घडी बरोबर बसया मोगाचे न्हू. सभा जणांनी हांगासर ते सवा मागणी दांडिल्या तांची त्या सवा मागणी हांव वाचून सांगतना जर तर तुमची मागणी त्या सवा आसा तुमी मागा. नाजाल्यार जें कितें तुमच्या काळजा मनान हांगासर येतना आयचे दिसा त्या सवांक घेवन आयल्या त्या सर त्या सवां खातीर ह्या घडी आमी सांजू दुतात देवा मारिपात मागया मोगाचे न्हू. चौगा जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर दोगांच्या हाताक फोळ जाल्ले नापांच जावंक आनी गूण जावच्या खातीर 5 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर 12 जाणांक बरी भलायकी लाभच्या खातीर 2 कुटुंबांत शांती समाधान रास करच्या खातीर एकल्याचे युरिनरी इन्फेक्शन गूण जावच्या खातीर दोगांक 2 बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जावच्या खातीर एकल्याचे पैन बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याचे आर्टाचे समस्ये गूण जावच्या खातीर एकल्याची शेळ कोंकली एलर्जी गूण जावच्या खातीर एकल्याचे जॉयंट पेन आनी वेरिकोस गूण जावच्या खातीर
एकल्याच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकचे करपा मेळच्या खातीर एकल्याचें क्रियाटीन नॉर्मल जावच्या खातीर 2 कुटुंबां मदें मनस्ताप पयस जावच्या खातीर एसिडिटी सायनस आनी मायग्रेन गूण जावच्या खातीर एका भुरग्याचे हट राग उणें जावच्या पासत एकल्याचे मानसीक पिडे जावन सुटका लाभच्या खातीर एकल्याक मतीक समाधान आनी पांयांक बळ लाभच्या खातीर एकल्याच्या उडासाची आनी आयकोची सकत लाभच्या खातीर एकल्याक इंटरव्यूंत सिलेक्ट जावच्या खातीर एका भुरग्याचें इन्फेक्शन गूण जावच्या खातीर एकल्याक आमाल पिवणे पयस आमाल पिवणे सुटका मेळच्या खातीर एकल्याक मेळोंक आसले पयशे पाटी मेळच्या खातीर एकल्याचे जाग्याची केस इत्याद जावच्या खातीर एकल्याक वायट सक्त्यांतले राखून व्हरच्या खातीर एकल्याक घर सोडून गेल्लो बेगीनच पाटी येवची करपा मेळच्या खातीर एकल्याक हाती धरल्लें घराचें काम पंथा पावूं करपा मेळच्या खातीर आनी 12 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक सांगला मोगाच्यानो ह्या सर तेसावां ह्या घडये सांजूद था देवाच्या मजतीन सोमयेच्या पांयांत आमी समर्पण करून मागया आमच्या इकर सांगाती मागया मोगाच्यान आमचो सांत जूद था देव ताच्या मजतीन असाध्यातलें साध्य जाता आमकां मेळटा मोगाच्यानो तेदगून ह्या घडये वडापातयेन भक्तीपणान सोमया कडेन आमी मागया मोगाच्यानो अरदान तुका सोमयांचे संग वंदन तुका सोमयांचे महिमा तुका सोमयांचे स्तुती तुका सोमयांचे मोगळाप तुका सोमयांचे नामान तुका सोमयांचे प्रणिपा तुका सोमयांचे हालेलुया 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 मोगळा सोमयांचे तुझ्याकडे वडापातीन बघेन सुद्धा देवाच्या मजतीन मागचे इथे समा तुझ्या पायांतळा समर्पण तुझे ऐकून घे तू मानून घे या भक्तीच्या जीवितांत कितें गरज साहित्य दिसांना लाभय आणि आशिल्लें बरेपण खातीर बरी भलायकी खातीर मदीक समाधान संतोष दी तांचे संगत राव सत्य बांधपातले वाईट विघ्न पिडेचे राग सांभाळ सुटका दी बरेपण दी तांकां तांच्या कुटुंबा पर्यंत दी बरी सैरीक ताका भाव कर बरें काम ताका भाव कर ताच्या प्रत्येक मागणी त्या समा तुझ्या पायांतळे ऐकून घे तुझे पदवी महिमा त्या मरी बाबांच्या जीवितांत परजोळून दी दाखय आणि तुझी सकत तांच्या जीवितांत वाळय आणि हांगा सरायिल्ल्या या भक्तीकांक तांकां बरेपण लाभून बरेपण दिवं फाटी वचून तांकां आदार दी तुका जावं महिमा मान होगळाप स्तुती आराधन नमन आतां आनी सदां सर्वदा आमीन देंबी घालया म्हज्या मतीर खाळो काडन म्हजो बाबात दंडलोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस जावन रे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारतां आशा सांडल्या बरोबर सुदींचे केरीत देणें तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची गोरसाण हांव तुका पेटयतां तुज्या मोवाळ माई पासी नांवां देगी तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसून वच हांवें वडापातींनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी बरो आमचे दोळे धांपिया मोगाचे न्हू ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपात आमकां लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचे न्हू ह्या पवित्र थळार मागले मेळटा ह्या दिसांनी आमी आमकां नोवेनाचे दीस कोंप्रेस आयतार आनी काल सामुहीक आदारां सगळें बऱ्यांतलें बरें जावचे खातीर मागलें सोमयान सकड बऱ्या तरान सांजूत देवाच्या मजतीन बऱ्यांतलें बरें जावचे खातीर केलां पावस नासतना आमकां सकड वायटा विघ्नांतलें राखलां सांबाळलां ह्या सर बरेपणा खातीर तशेंच आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जाल्ल्या त्या बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया उपकार आठोवया मोगाचे न्हू 14 जाणांक बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात 10 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्याक अर्गां दितात दोगांक भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक युकेंत मास्टर्स पास जाल्ल्या पासत अर्गां दितात एकल्याक अवघडांतले राखल्या पासत अर्गां दितात दोगांक बरी सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात आनी 10 जाणांक मागुल्ल्या विशेष उपकार लाभल्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दितात तांचे संगी आमी मेळया देवाचो उपकार आठोवया देवाक आमी अर्गां दिवया हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू म्हज्या काळजान हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू काळजान मोगाल भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसत देवा लागीं आतां आमी विश्वासान मागया
सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार ऐकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर ऐकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा पिडेस तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवाकांक पाव ऐकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा सकड पिडेस तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार ऐकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा तुझ्या मुनियारेनी हात दवरच्या पिडेस तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी ऐकमचे प्रार्थने सुम्या सर्गीच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर ऐकमचे प्रार्थने सुम्या सर्गीच्या बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुझे कशी वयतर ती सत्य सवा तूं जारी कर म्हण आमी मागता ऐकमचे प्रार्थने सुम्या मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावते काम नासतना कश्टांचे आसा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम भाव कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता ऐकमचे प्रार्थने सुम्या दाळ बापा पावते जिनिये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरे जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबा जिवीत जियोवचें तेणे फावो कर म्हण आमी मागता ऐकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे तेणे आशेतल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताचे मोगाचे पळ भुरग्याचे तेणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता ऐकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा परगांवांत वावुरच्या आमच्या कुटुंबादारांचो मोगाच्यांचो आमी उडास करता तांकां तूं सांगात दी आदार दी बरी भलायकी दी तांच्या कामांतले टेन्शन तूं निवार कामाच्या थळार तांकां शांती समाधान मेळोवन दी बरेपण लाभोवन दी तांच्या कामाची वावराची भद्रती तांकां दी सकड वायटा विघ्न अवघडांतले तांकां राखून सांबाळून व्हर म्हूण मागता ऐकमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा ह्या पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर दान दिवच्या सर्व दानीक जावं जेवणाक ह्या पवित्र थळाच्या बैतर बरेपणाक सेवा दिवच्या दान दिवच्या हर एका दानीक तुज्या बेसावांनी बर तांच्या बऱ्या मनाक 100 वांट्यांनी प्रतिफल दी तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक सदांच तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता ऐकमचे प्रार्थने सुम्या मुरये पिडेस तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणीये काकुदीचे माये नमन आमच्या जिवा आम्रदनी बरोवशा तुका आमी लोमारता आमी पदे सेवेची बाळका या दुखाच्या कोणात आसता तो तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकूचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे कशे सदैव पॉल जेसू आमकां दाखय हे दाळे मकळे तुला बियावकारी मरिये पिडेस तांबसोद मागणे सर आमच्या पिडेस जाल्ल्या भोंवडांक आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार त्रिएक देवाच्या मजतीक आमी समर्पण करया त्रिएक देवाक आमी मान वगळाप महिमा आमी दिवया आनी सांगात आमी म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तो तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जैम घेवचें दितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करूंक तुवें कुशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोश्टांच्या तुज्या साकर आनी साकरणीचेर दायल दिश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवाबरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गुण जावन वेगीं सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रस्ता सर्गानी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या भावार्थ्यांच्या बुजवणदारा तुजी मीतमेर नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बोडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून देत एकामेका सूख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेकाक काळजातान बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण भोगून दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन
सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं, आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माई पसान आनी काकुळतीन वागोवं, धुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलो सपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला. आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे सांगता आसा. तो तुमचे सोवे रावून तुमचे संरक्षण करून, तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे थंय आसचे सर वायट भस्म नडोवन आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसूं. आमेन. मोगाच्या दिबेर समीरविया मुकलो वेळ आराधनान आमी सोमिया सांगाता करसून सो तस सोमियाक आमचे मदें आमी स्वागत करिया, स्वीकार करिया, गीत आमी गावया. जेसू मोगाळा आराधन तुका, जेसू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा आराधन तुका, ये सर्वंदारा आराधन तुका, जेसू मोगाळा आराधन तुका, जेसू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा आराधन तुका, ये सर्वंदारा आराधन तुका. उंड्या रूपार तू लिपोवन आसाय, देवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उंड्या रूपार तू लिपोवन आसाय, देवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पवित्र संगात तुजो दिवन आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पवित्र संगात तुजो दिवन आसाय. जेसू मोगाळा आराधन तुका, जेसू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा
Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाळ भावा भयणीनो, हे घडीभर मौनपणी आमी आमचो वेळ करची हा. आमचे मोत, आमची चिंतना, आमचे सकट संगती ह्या घडये येवकारिस्तांत आसलेल्या सोम्या जेजू क्रिस्त थंय आमी कंसोवया. आमची कंत, दूख, बेजाराय, वोजें, विराराय, आमचें काम सकट एक घडीभर पयस दवरून ह्या घडये केवल जेजू क्रिस्ताकच आमी पळोवया. ताका आमी काळजान तावन मौनपणी आराधन करया. उंड्या रुपार हजाराच्या म्हज्या स्वादीक जेजू, तुका हांव अर्गां दितां, तुका हांव आराधन करतां. म्हजे खातीर ह्या संवसारांत येवन पातकी मनशां मदें जिवन, पातकी मनशां सैमान जिवन क्रुसाचें मरण मरून तुजो तो वर्तो मोग तुवें म्हाका उगडाप केलाय. देखून सोम्या तुका हांव अर्गां दितां, आराधन करतां. हर एका दिसा सोम्या तूं म्हजो मोग करताय, म्हाका तूं राखताय, म्हाका सांबाळताय. सदांच तुजो सांगात तूं म्हाका दिताय. सबार पावटी म्हज्या पातका वरवीं, म्हज्या सुवंदवण्या वरवीं हांव तुज्या जावन पयस सरलो जाल्यार, तुका अविश्वासी हांव जालो जाल्यार, वेचीक पुता बरी तुका सांडून हांव तुजे तावन पयस गेलो जाल्यार, सोम्या तूं म्हजे तावन पयस सरनाय. तूं म्हाका सदांच राखून आसाय. सोम्या केदो व्हरतो तुजो मोग. मोगाळा सोम्या, सबार पावटी हांव अविश्वासी जाला. सबार पावटी म्हाका तूं नाका, हो संवसारच जाय, संवसारच अंत्य, संवसारीच ग्रेस्त कायेक म्हज्या वायटाक, मसराक, रागाक हांव वळख जावन जियेलां. सोम्या म्हाका बगूस. सोम्या ह्या घडये सोम्या हांव तुका मेळोंक आयलां. परत हांव तुजे थंय एक जावंक आयलां. सोम्या पूण म्हज्या केसड बोडा अत्रेगान तूं म्हाका स्वागत करूंक तूं आशेवन राखून आसाय. सोम्या तुका हांव अर्गां दितां. सोम्या बापा तुका हांव अर्गां दितां, आराधन करतां. सोम्या जेजू तुका हांव अर्गां दितां आनी आराधन करतां. पवित्र आत्म्या हांव तुका आराधन करतां. बापाक, पुताक आनी त्रिएक देवाक आराधन कर. अर्गां दिवन आमी गव्यांक घे. बापा आराधन तुका. हे देवा बापा. ये देवा बापा, तुम सगळ्यांच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेजू क्रिस्ता तुम सगळ्यांच्या सरपडून तुका नमन करता.
आमचे समर्पिता ये पवित्रज्ञा तू सगळ्यांच्या सरपडण तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता हालेलुया 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 बसया मुगाच्या भावा भयणीनो मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी नियाळ केलो आमच्या बापा मागण्यांत विशांत आनी आमच्या बापा मागण्यांत पयले संगत सांगिल्ली आराधन स्तुती अर्गा होगलाप ह्या घडी मोगाच्या भाव भयणींनो थोडो वेळ आमी जेजू क्रिस्ताक अर्गां दिवया आमच्या जिवितांत कितें सक्कट बरेंपण केलां तें आमी उडासा काडया आनी देवा बापाक अर्गां दिवया सोम्या जेजू क्रिस्ताक अर्गां दिवया सबारपोटी आमी केवल नेगेटीव थॉट्स कितें सकट वायट घडलां तें मात्र आमी चिंतून जियेता पूण ल्हानपणांतावन ह्या घडये पर्यंत सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां मस्त बेसांवांनी नेटयलां मस्त बरेंपण ताणें आमच्या जिवितांत केलां तें सकट बरेंपण ह्या घडी आमी उडासा काडया तें सकट बरेंपण आमी उडासा काडन देवा बापाक अर्गां दिवन आमी देवा बापाक अर्गां आनी होगलाप तुका म्हूण सांगया आमची जबाब जावन दी अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू 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 आयचो हो दीस तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू येदोळ पर्यंत तुवें म्हाका राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सर वायटा विघ्नांवरांतले तुवें म्हाका राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सर वायट सवयांतले तशेंच अवघडांतले तुवें म्हाका राखिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू खोट्या दुस्मानाच्या पासांतले तुवें म्हाका राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू देवसाराच्या पासांतले तुवें म्हाका राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सगळे म्हजे कुटुंबांतल्या सकट सान्यांक शाबितायेन राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या भावा भयणीक म्हज्या आवय बापायक सर वायट पिडेशिरेंतले तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां दिता सर्वेश्वरा तुवें केल्ल्या त्या सवकारा व्हडा संतोषान भक्तीन मनान हसीता तुजें नांव अर्गां दिता सर्वेश्वरा तुवें केल्ल्या त्या सवकारा व्हडा संतोषान भक्तीन मनान हसीता तुजें नांव सर पिडेशिरेंतले तुवें म्हाका राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सर पिडेंतले म्हाका तुवें गूण केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू बरी भलायकी तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू बरें काम तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू दिसपडतो ग्रास तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू ल्हानपणांत हांव नेदोळ पर्यंत तुवें म्हाका भावार्थान वागयल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू
जेजू बरें कुटाम तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू बरो जिणये सांगाती बरी जिणये सांगातीन तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू बरीं भुरगीं तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू भुरग्यांक बरी भलायकी तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू कुटुंबांत मोग करचे सांदे तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू मोतीक शांत समाधान तुवें आसा केल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू बरें काम तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींक बरें काम तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणींक तुवें राखून सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू बरें फिरगस कुटाम तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू बरो वाडो बरी समुदाय तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू फिरगजेन बरें याजक तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू फिरगजेन सभा रिलिजियस सिस्टरां तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या फिरगस जेजू मुखार व्हरूंक फिरगजेन बरें मुखेले तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर सकट सांगता आमी गव्या अर्गादिता सर्वेश्वरा तुवें केल्ल्या त्या सौकारा व्हडा संतोषा भक्तीन मनान असेता तुजें नांव तुवें म्हजो मोग केल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू बरी एका दिसा तूं म्हाका तुजो म्हजो मोग कर राखून सांबाळ व्हरताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू म्हजे पासून ह्या पातकी संवसारान जल्मून आयिल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू मनीस जावन जियेल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या ह्या जेजू पातकी संवसारान तुवें जियेल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू म्हजे पासून तो भरादी कुरीस तुवें वयल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू म्हज्या मोगा पासून ती खुर्साची वाट तुवें समकल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू म्हज्या मोगा पासून आपणाकच खुर्सार आपणाचो जीव समर्पिल्ल्या खातीर अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू अजून पर्यंत सरकारतावन तुजी कृपा तुजी बेसांवां तूं म्हाका दिताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू म्हाका राखून व्हरच्याक पवित्र रत्म तूं म्हाका पाठयताय देखून अर्गानी वगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गांतिता सर्वेश्वरा तुवें केल्ल्या त्या सौकारा व्हडा संतोषा भक्तीन मनान असेता तुजें नांव अर्गांतिता सर्वेश्वरा तुवें केल्ल्या त्या सौकारा व्हडा संतोषा भक्तीन मनान असेता तुजें नांव अर्गां तुका सुम्यान जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्यान जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्यान अर्गां जेजू तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्यान अर्गां जेजू तुका सुम्या स्तुती जेजू तुका सुम्यान स्तुती जेजू तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्यान वंदन जेजू तुका सुम्या जेजू आराधन तुका आराधन सुम्यान तुका सुम्या जेजू जेजू मान तुका सुम्यान जेजू तुका सुम्या ओगलाप तुका जेजू सुम्यान ओगलाप जेजू तुका सुम्या महिमा जेजू तुका सुम्यान महिमा जेजू तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 उबी रावया देवाचें उतर आतां आमी भक्तीपणान आयकुया लोकाच्या शुभार्थमानांतलें देवाचें उतर आतां भक्तीपणान आयकुया आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाची रिस पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपरवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली एक फावटी दोग जाण मागणें करूंक म्हूण वयर देवळाक गेले तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार फारिजेव निट्टू उबो रावून आपणा इतल्या कशें मागणें करी लागलो देवा हांव हेर मनशां बरी लुटकार अन्यायगार प्रद्वारी न्हय देखून हांव तुका अर्गां दितां हफ्त्यांत 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत एक वांटो फारीक करतां पूण तो सुंकागार पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक भेर घेनासतना फकत आपलें हृदय बडोवन म्हणालो देवा म्हजी पातक्याची काकुळट कर हांव तुमकां सांगतां हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो पूण आनी एकलो
ताका मानवलो ना, कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव खलतो करतलो, आनी आपणाकच खलतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बश्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे दिवस आमी पळयलें आमच्या बापा मागणें आनी आमी कशें मागणें करी येता म्हणल्या विशयांत. कित्याक म्हळ्यार सबार पोवटी सबार जाणांचें एकच सवाल आसता, फादर कशें मागचें. कित्याक म्हळ्यार आमी मागणें करूंक येता, एक अर्दे मिनट 1 मिनट भर बसता, मागीर आमची मत खंयसर वता. कितें मागचें कशें मागचें म्हणल्यार आमकां कळना. त्या देखून जेजून आमकां शिकयलां मोगाच्या भाव भयणीनो, पयलीं आमी आराधन मान स्तुती करी जाय, मागीर देवाची खुशी कितें म्हणलें समजा जाय, देवाचेर आमी होंदून जिये जाय, देवाक अर्गां स्तुती दी जाय आनी विनवण्यो करी जाय, हेरां पासत मागा जाय म्हूण सबार संगती आमी आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत शिकल्या. पूण सबार पोटी आमी आमच्या बापा म्हणल्या मागणें म्हणटा, पूण आमच्या बापा मागण्यांत कितें आसा म्हणल्यार आमकां समजना. हे दिवस आमी पळयलें एकामेकाक बक्षी जाय, एकामेकाक बक्षी जाय, देवाचें मार्गदर्शन आमी घे जाय, देवाचें संरक्षण आमच्या मागण्यांत आमी घे जाय. सबार संगती आमी पळयले. आनी की थोड्यो संगती मोगाच्या भाव भयणींनो तुमचे मुखार हांव दवरूंक अपेक्षीत. 2-3 संगती आसात. पयलें सांत अगोस्तीन म्हणटा, हें ताणें सांगिल्लें वाक्य म्हाका बोसड मोगाचें मस्त संगती हातूंत आमी नियाळ करी येता. तो सांगता, Our hearts were made for you, Lord. They will never find rest until they find their rest in you. आनी की एका उतरान सांगचें जाल्यार, You have made us for yourself, O Lord. Our heart is restless until it rests in you. सोम्या तुवें आमकां तुजे खातीर रचलाय, आमचें काळीज तुजे खातीर रचलाय. आमकां खंयच्याय संगतीनी विशय मेळना, संवसारी खंयच्याय संगतीनी आमी पळोवन गेल्यार आमकां तो विशय म्हणलो मेळना. केवल एका संगतीन मात्र तुजे थंय मात्र आमकां तो सासनोसो विशय खरो विशय मेळटा म्हूण सांत अगोस्तीन म्हणटा. खंडीत जावन हें खरें मोगाच्या भाव भयणींनो, आमचीं काळजां एका रितीन रेस्टलेस आसात. हर एकल्याचीं काळजां रेस्टलेस आसात. थोड्या पोटी आमी मागण्याक आयल्यार आमकां तितकेशें समाधान मेळटा. वैयक्तीक मागणें म्हळ्यार इल्लेशें समाधान आमकां लाभता. मनीस पळयव्या, तुमकां उदाहरण दिवचें जाल्यार मनीस खोट्या संगतींक खोट्या ओडण्यांक कित्याक वळख जाता. सबार पोटी अमल पियोणें, ड्रग्स, अनैतीक संबंध, पोर्नोग्राफी आनी सक्कड मस्त संगत्यांक वळख जाता. कित्याक म्हळ्यार हर एक मनीस सूख, संतोष, समाधान सोदून आसा. म्हाका सूख मेळा जाय, समाधान मेळा जाय, मत विराराय जाता. हें सक्कड कितें, हें जिवीत कितें म्हणलें एक सवाल ताच्या जिवितांत ताच्या काळजांत उदेल्लें आसता. आनी तें सूख, संतोष, समाधान सोदून वचून मनीस वायट संगतींक बली जाता. कित्याक म्हळ्यार अमल पियोणें, ड्रग्स, सिगरेट, पोर्नोग्राफी, अनैतीक संबंध आनी खंयचेय संगती, पयशे, ग्रेस्तकाय, हे सक्कड संवसारी संगती आमकां एका रितीन एडिक्ट करतात. कित्याक म्हळ्यार ते क्षणीक सूख, टेम्पररी सॅटिस्फॅक्ट पिवणें पळयत आसतना सक्कड टेन्शन पयस जालें म्हूण आमकां भोगता. हर एक मनीस बरो, पूण आमी थोडे पोटी म्हणटा अमल पियोणें पियोन तो काट वायट मनीस. आमी तांकां वायट म्हणून सांगूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार तांच्या काळजांत एका रितीची सोदनां तीं करनासात, समाधानाची सोदनां, सूख सोदून आसात. आनी ते सोदून वचून वायट संवयांक तीं बली जातात. आनी वायट संवयांक बली जाल्लीं अखेरेक ताचो परिणाम कितें जाता, क्षणीक सूख मेळटा, पूण मागीर तें अमल पिरबाल्लेंच कितें जाता, बॅक टू स्क्वेअर वन. आनी परत आमी पाटी आयिल्ल्या उपरांत कितें जाता, तें आल्लें कश्ट, विराराय आनी दोडत्या मापान थंयसर येता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणींनो, आमच्या काळजांत आसलीं तीं सोदनां कितें आसात, सुखाची, समाधानाची सोदनां, सांत अगोस्तीन म्हणटा केवल हांगा मात्र संपूर्ण करूंक आमकां शकता. जेजू मात्र आमच्या काळजाचे अत्रेग संपूर्ण करूंक शकता. त्या देखूनच आमी आज हांगासर आयल्या. म्हज्या जिविताचो खरो अर्थ कितें, बापाची खोशी म्हज्या जिवितांत कितें म्हणलें समजोवंक आमी हांगासर आयल्या. सांगत आसता आमची मागणी, आमची विनवण्यो, आमची आशा अत्रेक सक्कड आमच्या सोम्याक समर्पण दिवंक आयल्या. आनी आमी हें करचें सारकें. बायल्या संवसारी संगतींनी वळख जावच्या बदलाक जर तर आमची मतीक विराराय येत आसतना सोम्या लागीं आमी धांवून आयल्या, आमच्या वैयक्तीक मागण्यांत देवा लागीं आमी देवा बापाक उलो मारलो जाल्यार खंडीत जावन देव बाप आमकां सासणीक सूख तो फावो करता. जिविताचो खरो अर्थ कितें म्हणलें आमकां समजयता. आमचें थंय आसलो गर्व, हांकार, पाताक, बोगसाणें नातिल्लें तें सक्कड वायट तो काडून उडयता आनी आमकां तें खरें सूख जेजू क्रिस्त मात्र फावो करता. आर्च बिशप फुल्टन जे शीन
व्हरतो बरयणार व्हरतो प्रसंगदार भाग्यवंतपणाच्या वाटेर तो आसा. ताणें सांगिल्लें उतर आसा. ताणें अशें सांगलें, देवान आमकां रस्त आसतना, आमचें काळीज रसतना, काळीज तुमी पळयलां, आय लव यू म्हणटा आसतना बरें परफेक्ट काळीज करतात, पूण नीज काळीज आमी पळयलें जाल्यार परफेक्ट शेप ना. एक ल्हान कुडको काडल्या बरी आसा त्या काळजाचो. आर्चबिशप फुलटन जेशीन म्हणटा, देवान काळीज रस्त आसतना आमच्या काळजाचो एक ल्हान कुडको काडन ताच्या लागीं दवरलो गय, देवा लागीं, आनी आमकां संवसाराक धाडलें. आनी आमी ह्या संवसारान जियेत आसतना आमी त्या काळजाचो कुडको सोदूनच आसांव गय. कितलें सोदना केल्यार ह्या संवसारांत आमकां तें मेळना सूख. केवल जेजू लागीं आमी आयल्यार मात्र तें खरें सासणीक सूख आमकां मेळटा म्हणून आर्चबिशप फुलटन जेशीन म्हणटा. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, तें खरें सूख मेळा जाय जाल्यार, जेजू क्रिस्त थंय एक आमी जाय जाय जाल्यार आमचें जिवीत मागण्याचें जिवीत जाय जाय. कित्याक म्हळ्यार मागणें केल्ल्या वरवीं मोगाच्या भाव भयणीनो मस्त बेसांव आमकां मेळटात. पयल्यान पयलें बेसांव आमकां जेजूची खुशी कितें म्हणली कळीत जाता. हांव आनी जेजू एक जावंक शकता. कित्याक म्हळ्यार जेजूचें जिवीत पळयुया. जेजून म्हणलां हांव आनी बाप एकच. जेजू मागण्यांत बापा थंय एक जावन जियेलो. तशेंच जर तर आमकां सोमेस्तांक शांत जावंक आपोवणें आसा, हर एकल्यांक आमकां शांतीपणाचें आपोवणें आसा, जर तर आमी शांत जाय जाल्यार, शांतीपणाच्या वाट्यान आमी समका जाय जाल्यार केवल मागण्या वरवीं मात्र तें साध्य आसा. पयलें बेसांव हांव आनी बाप एक जाता. दुसरें बेसांव आमच्या जिवितांत आशिल्लें सक्कड वायट गर्व अहंकार मोडोन वेता, तुटोन वेता. हांवें वडोलच सांगलें, सक्कड सांत भक्त सांगतात आनी महान बरयणार C.S. लुईस क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया बरयल्लो तो व्यक्ती, तो म्हणटा पातकाचें मूळ जावन आसा प्रायड. गर्व अहंकार आयलो म्हणटा आसतना मनशाक मनीस कुरडो जाता गय. कुरडो कशें? दृश्टीन कुरडो न्हय, एकामेकाच्या गरजांक कुरडो जाता. हांवूच देव म्हूण तो चिंता. त्या देखून पयलीं आनी एक आमकां प्रॉफीट जावचो मागण्या वरवीं आमचे थंय आसलो गर्व अहंकार तुटोन वेता आनी आमी चड आनी चड सादी बोळी आनी खालती जाता आनी नितळ काळजाचीं जाता. आनीक मस्त फायदो आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. मुखारसून हांवें म्हणचें जाल्यार मागणें आमी कशें करी जाय, आमी मागण्याचो उद्देश आमी नियाळ करनासा, कशें मागण्याक आमी एप्रोच करी जाय म्हूण आमच्या बापा मागण्या विशयान आमी शिकल्या. आतां आमच्या बापा मागण्या उपरांत दुसरी संगत प्रेयींग वीथ ह्युमिलिटी. मागण्यांत खलतेपण आसचें भोव चड गरजेचें. आत्तां वाचल्लें हांवें वाचप, फारिजे वाचलो सुंकागार आसलो, थंयसर जेजू स्पश्ट उतरांनी सांगता तांकां. थंयसर तो फारिजे वाचलो, तो म्हणलो हांव इतलें दान करतां, व्हडलें करतां, देवा मुखार तो गर्वी आनी हंकारी जालो. तो देवाक मानव नासतना फाटीं गेलो. देव म्हळ्यार कोण म्हण ताका तो समजोंक सकना. आनी एका कुशीन सुंकागार आसलो. दिश्ट सकला लावन हांव देवाक पळोवंक सयत योग्य न्हय, हांव पातकी म्हूण तो मानून घेता आनी आपणाच्या अंतस्करणाची झडती तो करता. खरें मागणें अंतस्करणाची झडती करचें. हांव खंयसर सुकोन पडलां, म्हज्या बापात हांव खंयसर सुकोन पडलां, म्हज्या पेल्या थंय विरोध हांवें कसलें पाताक केलां, म्हजेच विरोध हांवें कसलें पाताक केलां म्हूण ताणें अंतस्करणाची झडती केली. आनी हर एका दिसा अंतस्करणाची झडती केल्लो व्यक्ती खंडीत जावन देवा बापाक मानवाल्लो जाता आनी तेंचें एक खरें वर्तें मागणें जावंक पावता. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, जर तर हांव मागणें करूंक येता, एवकारिस्ताच्या बलिदानाक येता, मागण्याक येता आनी त्या फारिजेवा बरी जाता, गर्वान अहंकारान भरता, खंडीत जावन म्हजें मागणें देव आयकना. कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगलें वडोलस पाता काडल्यार तें एक पागोर, तें एक ब्लॉक आसल्या बरी. गर्व आसल्यार ब्लॉक जाता म्हज्या आनी देवा मदें संबंद एक करूंक. ब्लॉक्स आसल्यार तें वायफाय सिग्नल कशें क्रॉस जायना, वणत आसल्यार तशेंच म्हजें मागणें देवा लागीं पावना. त्या देखून तें गर्व आनी अहंकार म्हणलो पागोर हांवें मोडी जाय आनी देवा बापा लागीं मागण्यांत हांवें खलतेपणान थंयसर मुखार जाय. तिसरी संगत मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रेयींग इन फेथ एंड ट्रस्ट. भावार्थांत आनी विश्वासान हांवें मागणें करी जाय. मार्कोस वांजेल 11 अध्याय 24 वाक्य अशें म्हणटा, देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण तुमी सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. मेळ्ळांच म्हूण सतमानी जाय जाल्यार हाच्या पयलें सांगले ते स्टेप्स हांवें क्रॉस करने जाय. देवाची खुशी कितें म्हणलें समजा जाय, एकामेकाक बक्षी जाय, मनस्तापासून पयस करी जाय, हांवें देवाक म्हजें समर्पण करून दी जाय आनी अखेरीक खंडीत जावन देव म्हजें मागणें आयकता म्हणलें हांवें पातये जाय. ती तुमकां काणी सकटांगी कळीत आसा. त्या एका गांवांत एका हळ्ळ्यांत सक्कड लोक मागणें करूंक जमो जालो पावसा खातीर. सक्कड लोक जमो जालो, एक भुरगो मात्र सत्री काण घेवन आयलो. ती काणी तुमकां कळीत आसा, ल्हानशी काणी जाल्यार थंयसर लोक ताका विचारता, तूं काल्याक सत्री हाडून आयलाय. ताका तो एक सवाल विचारता, आमी पावसा खातीर न्ही मागून आसा,
म्हूण तो नेणारपणान थंयसर सवाल विचारता. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, बरवशान आनी विश्वासान आमी मागणें करी जाय. बरवसो केवळ सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर मात्र दवरी जाय. संवसारी वस्तूंचेर हांवें बरवसो विश्वास दवरल्यार जायना. खंयचीय एक पाताक म्हजे संगी आसा, पाताक म्हाका सोडूंक मन आसा, कुमसारान हांव त्या पाताक सांगता म्हाका ह्या पातकांतले भायर येवंक मन आसा, पूण आनीक हांव त्या पातकाक अवलंबून आसा, पाताक म्हज्या हातांत घट्ट धरून आसा, त्या पातका वरवीं मेळच्या सुखाक हांव थंयसर लब्धून आसा, ताचो गुलाम जावन आसा जाल्यार हांवें कशें भायर येवचें? देवाची कृपा आसा जाल्यार हांव तें सोडिना. देवाचेर म्हाका विश्वास ना, म्हज्या ह्या संवसारी संगतीचेर विश्वास आसा जाल्यार कशें जावचें? 50-50 जायना, संपूर्ण रितीन 100% विश्वास हांवें सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर दवरी जाय. आनी चवथी आनी अकरेची संगत मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव हांगासर सांगूंक अपेक्षिता, अलायनींग आवर प्रेयर्स विथ गॉड्स वील. तें हांवें दळून सांगलां, देवाची कुशेक म्हजें मागणें हांवें, म्हजी खुशी हांवें करी जाय. जुआवन बरयल्लें पत्र, पयलें पत्र 5व्या अध्यायान सांगता, सांजुआव, आमी पात्तिणेन देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच, देवाचे कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय आमी ताच्या लागीं मागूं जाल्यार तो आमकां आमचें मागणें आयकता. देवाचे कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय आमी मागता जाल्यार आमचेच कुशेक ताळ पडचें न्हय, देवाचे कुशेक ताळ पडचें. आनी 5वी संगत मोगाच्या भाव भयणीनो, ताचे पयलें आमी एक देवा बापाक आराधन करून आमी एक गीत गावया, आमी गंधार गावया. सोम्या म्हाका मागोवंक शिकय म्हूण आमी मागया. रावया. सोम्या आमकां मागोवंक शिकय, बापा लागीं उलोवंक शिकय, सगळीं बापाक आमकां दाखय, खुशी तुजी पाळूंक शिकय. सोम्या आमकां मागोवंक शिकय, बापा लागीं उलोवंक शिकय, सर्गी बापाक आमकां दाखय, खुशी तुजी पाळूंक शिकय. काळजांतारां उक्ती करून सोम्या आमकां मागोवंक शिकय, मना आमची वस्तू बारून सोम्या आमकां मागोवंक शिकय, आमची खुशी इन्कार करून सोम्या आमकां मागोवंक शिकय, बापा कुशेक कालती जावंक सदां अशें मागोवंक शिकय. माया मोगान सदां जियेवंक सोम्या आमकां मागोवंक शिकय, सुकलेल्यांचे गुण्याव बगसून सोम्या आमकां मागोवंक शिकय, ताळ्ळें सदां जैत जोडूंक सोम्या आमकां मागोवंक शिकय, पातकी जिणेक पाट करूंक सदां अशेंच मागोवंक शिकय. सोम्या आमकां मागोवंक शिकय, बापा लागीं उलोवंक शिकय, सर्गी बापाक आमकां दाखय, खुशी तुजी पाळूंक शिकय, खुशी तुजी पाळूंक शिकय, खुशी तुजी पाळूंक शिकय. मोगाच्या भाव भयणीनो, अकरेची थोड्यो घडयो आमी हांगासर आसा. मागण्या विशयांत आमी सबार संगती पळयले, शिकल्या. अकरेची संगत एक तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षिता. मागण्यांत आसची विनवण्यो.
इंटरसेसरी प्रेयर एकामेका खातीर एकामेकाच्या गरजांक पासत मागचें. सांपावलोन तिमोथेक बरयल्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत सांपावलो अशें म्हणटा, तर पयले सुवातेर समेस्त मनशां पासत देवाक आमची मागणी, प्रार्थना, विनत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्ताय करून तुमकां सांगतां. तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर रितीन धार्मीक आनी मर्यादेची जीवन सारिशें रायां पासत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार असलेल्या हेरा समेस्ता पासत आमी मागा जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, चड आवाज जावन आमी आमचेच पासत मागता तें बरें. आमच्या पासत आमी मागी जाय, आमच्या फायद्या पासत आमी मागा जाय. पूण सबार जाणांक ह्या संवसारांत सबार गरजो आसात. सबार पिडेस्तां आसात, अनाथ आसात, मारेकार पिडेंत वळवळचीं आसात, मालगाडी आसात, काजारी जोडी आसात, काजारी जिवितांत कश्ट नासचीं आसात, काम नासतना असले व्यक्ती आसात, युवा जण आसात, वायट सवयांक बली जाल्ले युवा जण आसात. हांचे सक्टां पासत आमी आज मागोवंक जाय. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय, आयचो ध्येस जावन आसा परगांवांत असलेल्या आमच्या कुटुंबादारां पासत भक्तिकां पासत आमी मागो जाय. ह्या घडये मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सर आमची मागणी सर्गींच्या बापाक समर्पण दिवया. विशेष करून परगांवांत असलेल्या आमच्याच कुटुंबादारां पासत. परगांवांत म्हणटा आसतना केवळ आमचो देश सोडून परगांवांत मात्र न्ही, आमच्याच भारत देशांत ती आमचो गांव सोडून पयस रावन कुटुंबादारां खातीर सॅक्रिफायस करच्या हर एकल्या पासत आमी मागया. कुटुंबांत हांव तीं पयस आसात, एकसूरपणान थोडीं आसात, आपणाचें सुमळणी कोणूच तांकां नांत, आपणाचे कश्ट सांगूंक उलोवंक वेळ करसूंक कोणूच तांकां थोड्या पोटी आसनात. तांच्या पासत आमी मागया. कितले कश्ट जाल्यार म्हज्या कुटुंबाच्यांनी, म्हज्या भावा भयणींनी, म्हज्या भुरग्यांनी, म्हज्या पती पत्नीणेन तांकां बरें जीवन मेळा जाय म्हणल्या खातीर तीं सॅक्रिफायस करनासात. तांच्या मोगा खातीर तीं सॅक्रिफायस करनासात. तांकां संरक्षण लाभून दी म्हूण ह्या घडये आमी मागया. त्या देखून सक्कड आमची मागणी ह्या घडये आमच्या सर्गींच्या बापाक समर्पण दिवया. थोडो वेळ जाता जाल्यार आमी दिंब्यार आमी पडया, नातल्यार उबे रावनी आनी वा बसल्या कडेच आमी मागया. सांजूत तात देवाच्या ह्या पुंतळार आमी आयल्या. एवकरिस्ता मुखार आमी हांगासर आसांव. निराश्रितांचो आदार आमचो सांजूत तात देव खंडीत जावन आमची मागणी, आमच्यो विनवण्यो, आमची तेसांवां हांगासर एवकरिस्तांत आसले आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ता मुखार व्हरतलो म्हणलो आमचो थीर भरवसो जावन आसा. विविध गरजो आसात मोगाच्या भाव भयणीनो. परगांवांत असल्यांक परगांवांत काम करचें, वावर करचें सुलाभ न्हय, मस्त कश्टांचें. ह्या घडये विविध गरजां पासत, तांच्याच गरजां पासत आमी मागया. पयली गरज मोगाच्या भाव भयणीनो, एकसुरपण, लोनलीनेस. कुटुंबांत हावन, आपणाच्या गांवांत हावन, आमच्याच मनशांत हावन, आपल्याच मनशांत हावन तीं पयस आसात. तांकां कोणूच ना, तांकां मन ना जाल्यार आमच्या मोगाच्या मनशा लागीं थोडो वेळ करया म्हळ्यार तीं लागीं नात, एकसुरपणान तीं आसात. ह्या घडये मागया आमी तांचे पासत. मोगळा सुम्या, आमच्याच भावा भयणीक तूं राख आनी सांबाळ. कुटुंबांत हांव तीं पयस आसतना, तांच्या एकसुरपणान तीं आसतना, तांच्या कश्टांत तीं आसतना, तांच्या जिवितांत घुसपट गुंदळ जावचे त्या वेळार, तांच्या जिवितांत मस्त सावला उदेवचे त्या वेळार, मोगळा सुम्या तुजो सांगात तूं तांकां लाभय. सुम्या आयक आमचें मागणें. मोगळा सुम्या तांचे सांगाता तूं सदांच राव. तूं तांचे सांगाता आसाय, तांची भद्रती जावन आसाय म्हणलें तांकां भोगूंक मेळोन दी सुम्या. ऐक आमचे मागणे सुम्या देवा. उदार काळीज तुंदी आमकां आयच्या दिसा. मोगाच्या भावा भयणीनो, दुसरो इरादो. परगांवांत जियेत आसतना
खंडीत जावन तांकां घरचो उडास येता. होम सिकनेस खंडीत जावन जाता कित्याक म्हळ्यार कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशां जावन तीं पयस आसात. जर तर हांगास आसलीं जाल्यार घरा पाटी येता आसतना काम करून घरा पाटी येता आसतना पती वा पतीण वा भुरगीं आवय मालगाडी आसतात तांचे सांगाता कश्ट सुख दूख तांणी उलयव येता. पूण परगांवांत आसतना काम जावन पाटी आयिल्ल्या वेळार रुमा भितर येता आसतना आपणाची म्हणली कोणूच आसनात. सांगाता काम करचें आसा जावंक बरो पूण म्हजी मोगाची म्हजी पतीण म्हजो पती म्हजी भुरगीं म्हजी आवय म्हजी बापय म्हणली थंयसर आसनात. ह्या घडये आमचो स्वामी जेजू क्रिस्तस ताचो सांगात तांकां लाभोवन दी. कोणूच नांत म्हूण बोगल्या वेळार जेजू क्रिस्ताचो सांगात तांकां फावो जावं दी म्हूण ह्या घडये आमी मागया. आयक आमचे मागणे सौम्या देवा उदार काळीस्तून दी आमकां आयच्या दिसा. मोगाच्या भाव भयणीनो थोडी आमची भाव भयणी थोड्याच दिसा आदीं परगांवाक गेल्लीं आसात जावंक पुरो. परगांवाक वता आसतना पयले फावटी दुसरीच संस्कृती आमचो गांव सांडून आमची संस्कृती सोडून दुसऱ्याच गांवांत दुसरीच संस्कृती समजून एडजस्ट करून जिवंक थोड्या फावटी मस्त कश्टांचें जाता. दुसरेंच खाण जेवण दुसरीच भास दुसरोच लोक दुसरीच संस्कृती म्हणटा आसतना थोड्या फावटी मत विराराय जाता. हांव खंयसर येवन पावलां म्हणले सवाल तांच्या मतींत उदेता आनी थोड्या फावटी काम सोडून ती फाटी येवची परिस्थिती तांच्या मतींत येता उदेता. ह्या घडये मोगाच्या भाव भयणीनो हे सक्कड कश्ट फुड करून जियोंक फुडारा विशांत ती जियोन ती थंयसरच वावरतात. पूण जाल्यारय मतीचें शांत समाधान थोड्या फावटी नासल्या बरें तांकां भोगता. ह्या घडये तांच्या पासून आमी मागया. सोम्या परगांवांत विविध संस्कृत्यामध्ये ती जियेत आसतना विविध संस्कृत्यामध्ये दुसऱ्यांच कितें आसा म्हणलें भोगता आसतना एकसुरपण तांकां भोगता आसतना आपल्या गांवाचो आपल्या संस्कृतीचो तांकां उडास येता आसतना सोम्या तुजो सांगात तो तांकां लाभय. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका अस्तोलो पंत पर्यांत लागींच हांव तुज्या अस्तोलो पंत पर्यांत लागींच हांव तुज्या. आनीक एक कश्ट मोगाच्या भाव भयणीनो आजकाल आमी हांगासर पळयता ल्हान भुरग्यांक पळयता एन्जायटी आकांत उद्वेग एका रितीचो खंडीत जावन आजकाल ल्हान भुरग्यांकच ही एन्जायटी आयल्या म्हणटा आसतना आमचीच भाव भयणी घर सोडून पयस वेतात म्हणटा आसतना ती भद्रती सोडून ती पयस वेतात म्हणटा आसतना त्या कामा थळार ती जियेतात म्हणटा आसतना आकांत उद्वेग भेन दिसचें सहज. फुडार कितें म्हणलें चिंता तांकां सतयता आसतना काम मेळना त्या वेळार तांकां खंडीत जावन आकांत उदेतातच. विशेश करून कोवीड आयिल्ल्या वेळार साबार जाणांचें काम तांचे तावन पयस जालें. काम गेल्ल्या वेळार साबार जाणां आजुनूय थंयसर परगांवांत आकांतांत तीं आसात. आकांत उद्वेग तांच्या जिवितांत ह्या घडये आसा जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो स्वामी जेजू क्रिस्ताचो संदेश तांकां लाभून दी. स्वामी जेजू क्रिस्ताची बुजावण तांकां लाभून दी. हांव आसा तुमच्या सांगाता संवसाराच्या अखेर पर्यंत म्हणलें तांच्या काळजान तांकां भोगून दी म्हूण ह्या घडये आमी मागया. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावण राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. मोगाच्या भाव भयणीनो परगांवांत वावर करचो काम करचें सुलाभ न्हय. भायर सक्कड बरें दिसता जावंक पुरो पूण परगांवांत काम करता आसतना मस्त भेदभाव तांकां सोसूंक मेळटा. कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्याच गांवची आमी भारतांतून आयल्या म्हूण कीळ बांदोवन देखची साबार जाणां आसात. दुसरीच जात दुसरीच खात कामा थळार
उंचल्या जातीचो सकयल्या जातीचो म्हणलो भेदभावय तांकां थोड्यांक थंयसर पळोवंक मेळटा. थोड्या फावटी दुसऱ्या गांवचो म्हूण प्रमोशन दिनासतना तांकां रावयतात. सांबाळ चडयनासतना सॅलरी दिनासतना तांकां थोड्यांक भेदभाव थंयसर करचो आसा. हांवें कितलो वावर केल्यार म्हाका प्रमोशन मेळा जाय, म्हजो सांबाळ चडा जाय जाल्यार भेदभाव करून आनी एकल्याक प्रमोशन दिता आसतना मस्त बेजार जाता. हांव कित्या खातीर हांगासर वावर नासा म्हणलें तांच्या मतीन सवाल उदेता. असले कश्ट येत आसतना सोमी तांच्या सांगाता येवन दी, सोमी तांकां घटायेन बरोवन दी म्हण ह्या घडये आमी मागया. वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या, वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं तांचे संगी रावून वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, साबार जाणांक थोड्या फावटी शिकप नासतना बैल्या गांवां कामाक गेल्ल्यांक थंयसर विविध रितीचें शोशण भोगूंक मेळटा. थोड्या फावटी दिसाक 12 घंटे काम केल्यार आनीक चड काम करी जाय तांकां पडटा. एक शिफ्ट केल्यार डबल शिफ्ट करी जाय पडटा. आनीक विविध रितीचे अत्याचार सोंसूं जाय तांकां पडटा. थोड्या फावटी रजा दिनासतना सगळो म्हयनोभर रजा नासतना काम करी जाय पडटा. लेखावर तें काम करी जाय पडटा. चल्यांक तशेंच चलयांक जाल्यार विविध रितीचे अत्याचार थंयसर भोगी जाय पडटा. ह्या सक्कड संगतींनी मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या घडये मागया. सोम्या, कामा थळार शोशण जायनासचें. हर एकल्यांक तूं राख आनी सांबाळ सोम्या म्हूण ह्या घडये आमी मागया. राख तांकां तूं राख तांकां सोम्या, राख तांकां तूं राख तांकां सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं तांचे संगी रावून राख तांकां तूं राख तांकां सोम्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, साबार जाणां परगांवांत आसात. तांची भलायकी पाड जाल्ली आसा जाल्यार आज नाका फाल्यां दाक्तेरा लागीं या म्हूण सॅक्रिफायस करतात. साबार जाणांक हार्टाची पिडा आसा. साबार जाणांक किडनी स्टोन जाल्ले आसतात. साबार जाणां सांगतात विचारल्या वेळार कित्या खातीर तुवें ट्रिटमेंट करूं नाय. फादर, हांगासर मस्त कॉस्टली आसा. हांगासर आमी वखद करी जाय जाल्यार येवच्या वर्सा गांवाक वेता आसतना हांव करतां म्हूण आपणाची भलायकी पाड करनासा. थोड्या फावटी केवल एकच कारण, कुटुंबा खातीर भुरग्यां खातीर हांवें पयशे उरय जाय, कुटुंबा खातीर हांवें सॅक्रिफायस करी जाय, म्हज्या भुरग्यांनी बऱ्या फुडारा खातीर पावल जाय म्हूण ती आपणाची भलायकी पाड जाल्यार भलायकी लेकी नासतना ती थंयसर वावर करनासात. ह्या घडी आमी मागया मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त दैवीक आनी आत्मीक वैज जावन आसा तांकां राखून दी. तांच्या कश्टांच्या वेळार तांच्या पिडे वेळार तांकां राखून सांबाळून बरी भलायकी लाभोवन दी म्हूण आमच्या कुटुंबादारां खातीर आमच्या भक्तिकां खातीर आमी ह्या घडी आमी मागया. गुण कर तूं गुण कर सोम्या, गुण कर तूं गुण कर सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं तांचे संगी रावून गुण कर तूं गुण कर सोम्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी साबार गरजो आसात. थोड्यांक विजा रिन्यू जायनासतना आशिल्लीं आसात, पासपोर्ट मेळनासतना जियोवची आसात, जॉब सेक्युरिटी नासतना जियोवची, जॉब अनसर्टेनिटी जावची आसात, सारकें काम नासतना जियोवची. आनी थोडीं परगांवांत जैलांत आशिल्लीं आसात. मस्त कश्टून आसात, मस्त पयसो तांकां भायर काडी जाय जाल्यार आमी वारय जाय पडटा. ह्या घडये तसल्या सक्टां बसत आनीक कसल्या गरजांनी ती आसात, कश्टान ती अडचून आसात, सक्कड गरजां बसत ह्या घडी आमी मागया मोगाच्या भाव भयणीनो. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पांयां तळा तांकां आमी समर्पण दिवया. सोम्या, तांकां राख सांबाळ, बरी भलायकी दी. सदांच तांच्या सांगाता तूं राव, मोदतेचे शांत समाधान तूं तांकां फावो कर. सर वायटा विघ्ना अनवरांतले तूं तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण ह्या घडये सर आमची मागणी आमच्या सर्गींच्या बापाक आमी समर्पण दिवया. आयक आमचे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीज तूं दी आमकां आयच्या दिसा. सांगत आसा मोगाच्या भाव भयणीन, ह्या घडये आमचे कसलोय वैयक्तीक गरजो आसात जाल्यार
ह्या घडये सिरगींच्या आमच्या बापाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवया. आमचे कुटुंब आमी समर्पण दिवया. कुटुंबात आमची आसची भाऊ भयणी भुरगीं पिडेस्तां मालगडी सगळ्यांक ह्या घडये आमी समर्पण दिवया. भुरग्यांक बरो फुडार, युवा जाणांक बरें काम, पिडेस्तांक बरी भलायकी, आमकां मतीचें शांत समाधान, सदांच जेजूच्या सांगता मागण्यांत जेजू थंय एक जावन जियोंक, वायट संगती पयस कर, सदांच एक खरो क्रिस्ती भावार्थी जावन जियोंक म्हाका जेजूची कृपा ह्या घडये आमी मागया. आयक आमचे मागणे सम्या देवा, उदार काळीज तोंदी आमकां आयच्या दिसा. सर आमची मागणी सांगता मेळोवन जेजून शिकिल्लें प्रार्थन सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आतां आमी पवित्र तेलांत मागणी करता आसतना आमकां आमी समर्पण दिवया. खंडीत जावन स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां मागोवंक शिकयतलो, आमकां सर वायटा विघ्ना अनवरांतले कोटेपणांतले कोट्या दुस्मनांतले राखून सांबाळून व्हरतलो म्हळ्यार भरवशान ह्या घडी आमचें समर्पण जेजू क्रिस्ताक करया. आनी जेजू क्रिस्ताचें संरक्षण, जेजू क्रिस्ताचें मार्गदर्शन आमचेंच जावन आमी स्विकार करया. येतो येतो ये पवित्र आज्ञा, दैविक देणी तुला भय, दैविक देणी तुला भय. ये पवित्रज्ञा, ये पवित्रज्ञा, ये पवित्रज्ञा, ये पवित्रज्ञा. आज्ञा पराकृता बसवंदारा, आमच्या दयाळ पवित्र करणारा, जाव मान तुका जाव भोवमान, करता भक्तीन आराधन. येतो येतो ये पवित्र आज्ञा, दैविक देणे तुला भय, दैविक देणी तुला भय. ये पवित्रज्ञा, ये पवित्रज्ञा, ये पवित्रज्ञा, ये पवित्रज्ञा. संसारात तुवें रूप दिले, तुझ्या सारक्यान मनशाक रचले. तुजी तेंपलां जावंक निर्मिले, मोगांची येवंक आपयले. येतो येतो ये पवित्र
पवित्र ज्ञान ये पवित्र ज्ञान हालेलुया 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 हालेलुया। सक्रामेंताचो आशीर्वाद घेवंक आमकां समेत आयतें करया. ये देवड़ा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सल्वनवेच्या अस्कत विश्व्या बावरताचे बळ दिव्या जशे बापा तशे पोताक उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यात हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमेना वार्ता आमेन. प्रार्थुया. येसू म्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं दयेन आमकां फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. उबे रावया. आमी संकवेच्या ह्या जेवणाचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. हे जेवणाचे देवाची बेसांव मागतना प्रत्येक जावन हे जेवण आयचे दीस आमकां लाभोवंक कारण जाल्ल्या ह्या आमच्या भावंडांचेर विन्सी फुटाहाडो मुल्कीताचेर धनुंजय शेट्टीकार आनी ताच्या कुटुंबाचेर मेलिसा सुजान डिसोजाचेर उत्तम नेहा शेट्टीकार ताचेर तशेंच हे जेवण तयार केला मदर तेरेसा वाड्याची गुरकान प्रतिनिधी वाड्याकारां खातीर विशेश तरान एक घडीभर आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आयचो व्हरतो दीस नोवेनाचो 5वो आमकां तुवें फावो केलोय. आमचे तुवें वतुरल्या आशिर्वादांक केल्ल्या बरेपणा खातीर आमी तुका दिनवासता तुका आमी अर्गां दिता. तुवें हो संवसार रचलोय. तुवें रचलें सगळें तुका बरें दिसलें आनी तुवें रचलें सगळें आमचे खातीर तुवें दिल्लें आनी ह्या रचनेचो फळ जावन आमकां दिसपतो ग्रास तूं दिवन आसाय. तुवें दिवच्या ह्या ग्रासा खातीर आमी तुका अर्गां दिता दिनवासता. विविध मनशां मारिपात हो ग्रास तूं आमकां लाभयताय. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा हो ग्रास आमकां दिवंक कारण करतल्या ह्या भावा भयणीचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद आवत. तांकां बळ भलायकी दी. मोतीक समाधान संतोश दी. तांच्या सांगात तातूंत दिसपतो राव 100 वांट्यांनी तांच्या बऱ्या मनाक प्रतिबल दी. तांणी हाती धरचे हर एका वावराचे तुजें आशिर्वाद आवत आनी हर एकान तांकां बरेंपण दी. हें जेवण तयार करूंक कारण करता जाल्ल्या मदर तेरेसा वाड्याची गुरकान वाड्या प्रतिनिधी वाड्याकारांचेर तुजें आशिर्वाद आवत. तांच्या बऱ्या मनाकी 100 वांट्यांनी प्रतिबळान तूं दी. तांणी दिल्ल्या वावराक सेवेक तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक तूं बेसावांनी बर. हें जेवण तूं पवित्र कर आशिर्वादीत कर. ह्या जेवणा मारिपात आमकां कुडीक भलायकी आत्मीक घटाय दी. ह्या जेवणा मारिपात आमी सडीत तुका लागीं येवंक तुजें मिसांव आमी उर्बेन करूंक तुका साक्षी जावं जिवंक आमकां करपा दी.
हे जवान आमी सेवंत आसतना ह्या संवसारांत जवान आसतना बुकेवच्या कश्टांच्या भावना उडास करता बऱ्या मनाच्या मनशा मारी तांकां जेवणाचे करपा दी सबारांच्या मदीं उजवा दिवन तांच्याय गरजां पावोवंक तूं आदार दी हे आमी मागता तुज्या पता जेजूचे नांवें आमेन. निमाणें गीत आमी गावन देवाक आमी हरसिया. भावा बहिणी सांगता अर्गांदिता उपकार जेसू बावडता आयला आता म्हजे थंय आवडलासा वैभव तुजो हांव गाता तूं सम्या दाखवा हांव तो फांटो दी तुज्या दायजान एक वांटो हांव सम्या दाखवाल हांव तो फांटो दी तुज्या दायजान एक वांटो भावा बहिणी सांगता अर्गां दिता उपकार जेसू बावडता आयला आता म्हजे थंय आवडलासा वैभव तुजो हांव गाता मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां आमच्या आमच्या दुसऱ्यांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याच्या नांवी आमेन.